so asro tumo sorakunda tumo somo wal ish tumo sote tumo so asro tumo sorakunda tumo somo wal ish tumo sote सगळ्या काळजांता तुका आराधन करता सगळ्या जिविता तुझे रूपोळे सोदता सगळ्या सक्ते तुझी सेवा करता हांगा वसा सगळ्या संगता आमी म्हणया सगळ्या काळजांता तुका आराधन करता सगळ्या जिविता तुझे रूपोळे सोदता सगळ्या सक्ते तुझी सेवा करता हांगा वसा सोम्या हांगा वसा सोम्या हांगा वसा सोम्या हांगा वसा हांगा वसा सोम्या हांगा वसा सोम्या हांगा वसा सोम्या हांगा वसा तुमो सोगोरी तुमो सोबुसोना तुमो चिगुपिसुआ तुमो सोथे तुमो सोगोरी तुमो सोगोरी तुमो सोबुसोना तुमो चिगुपिसुआ तुमो सोथे सगळ्या काळजांता तुका आराधन करता सगळ्या जिविता तुझे रूपोळे सोदता सगळ्या सक्ते तुझी सेवा करता हांगा वसा हांगा वसा सोम्या हांगा वसा सोम्या हांगा वसा सोम्या हांगा वसा हांगा वसा सोम्या हांगा वसा सोम्या हांगा वसा सोम्या हांगा वसा तुमो सोडवोंदा तुमो सोशिकोंदा
소소로나 소시고나 또모지거나 또모소대 스글려 걸선다 누가 알아는 들다 सगळ्या जीविता तुझे रूपोळ सोडता सगळे सत्य तुझी सेवा करता हांगावसा हांगावसा सोम्या हांगावसा सोम्या 한가하와사 소명 한가하와사 한가하와사 소명 한가하와사 소명 한가하와사 소명 한가와사 할렐루야 지수 할렐루야 지수 할렐루야 지수 할렐루야 할렐루야 예수 할렐루야 예수 할렐루야 예수 할렐루야 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 सुमिया या सकाळींच्या वेळार तुझे संगत थोडो वेळ करसून शाक आमी हांगासर आसा सगळ्या काळजान तुका आराधन करता सगळ्या जिवितांत तुझे रूप पळोवंक सोदता सगळे सक्तेन तुजी सेवा करता हांव हांगा आसा सोमिया ह्या गिता द्वारे तुका आमी स्वागत केलो आयचो हो थोडो वेळ तुजे संगता करसूंचाक आमी आयला आमचे कश्ट समस्ये विराराय खामा आमचे कुटुंब आमचे समस्ये हे सगळे हांगासर आमी हाडून आयल्या आनी तुका हें आमी समर्पिता आनी तुजे संगता थोडो वेळ करसूंचाक आमी आश येता कित्याक तुवें म्हणलां सोमिया कश्ट तेले न्हू म्हजे सरशी आनी हांव तुमकां विशेव दितलो कश्टल्ल्या तुज्या बर्जेक आमकां विशेव दिवच्याक आपूण दिवचो सोमीतून जावन आसाय आज तुजे ते मात्र विशेव म्हणून आमी समजून घेता भावार्थान वळखून घेता मगाच्या भावांनो आनी भयणीनो सोम्याक आमचे दिश्ट आमी लावया जुआंव मेरिवियांनी याजकांचो पात्रून म्हणटा म्हजें मागणें हें हांवें सोम्याक पळोवचें आनी सोम्यान म्हाका पळोवचें हेंच म्हजें मागणें आज आमचें मागणें तेंच जावं दी हांवें सोम्याक पळोवचें आनी सोम्यान म्हाका पळोवचें
जाऊन दी सुमयाक आमचें आराधन, जाऊन दी सुमयाक आमचो होगळाप, जाऊन दी सुमयाक आमचें वंदन. सगळ्या काळजान, सगळे सक्तेन, सगळ्या मनान ह्या आराधनांत आमी भाग घेत आसतना सुमयाक आमी स्तुती कर, सुमयाचें आराधन कर, गीत गावया. आमच्या बसल्ल्या जाग्यार सुमयाची स्तुती आराधन करच्याक सुमयान आमकां फावो केला खातीर ताका अर्गां दिवया. आनी ह्या गिता द्वारे सुमयाक आमी वाखाणच्याक, ताचें आराधन करच्याक, ताका वंदन करच्याक आनी ताका अर्गां दिवच्याक आमकांच आमी सुमया समोर भेटोवया. गीता बुकांत पान संको 29 29. ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ಆರಾಧನೆ, ಉಸಿರಾದ ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ಆರಾಧನೆ, ಉಸಿರಾದ ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಅಪ್ಪ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ, ಆತ್ಮನೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಅಪ್ಪ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ, ಆತ್ಮನೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಬಲವೇ ಆರಾಧನೆ, ನನ್ನ ಕೋಟೆಯೇ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಬಲವೇ, ನನ್ನ ಬಲವೇ ಆರಾಧನೆ, ನನ್ನ ಕೋಟೆಯೇ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಅಪ್ಪ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ, ಆತ್ಮರೇ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಅಪ್ಪ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ, ಆತ್ಮರೇ ಆರಾಧನೆ. ಯೆಹೋವಾ ಹೀರೆ ಆರಾಧನೆ, ಜಯ ಕೊಡುವ ದೇವರೇ ಆರಾಧನೆ. ಯೆಹೋವಾ ಹೀರೆ ಆರಾಧನೆ, ಜಯ ಕೊಡುವ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಅಪ್ಪ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ, ಆತ್ಮರೇ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಅಪ್ಪ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ, ಆತ್ಮರೇ ಆರಾಧನೆ. ಸರ್ವಶಕ್ತನೇ ಆರಾಧನೆ, ಸರ್ವ ಸೃಷ್ಟಿಯೇ ಆರಾಧನೆ. ಸರ್ವಶಕ್ತನೇ ಆರಾಧನೆ, ಸರ್ವ ಸೃಷ್ಟಿಯೇ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಒಡೆಯನೇ ಆರಾಧನೆ, ನನ್ನ ಪ್ರಿಯನೇ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಒಡೆಯನೇ ಆರಾಧನೆ,
ಪ್ರಿಯರೇ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಅಪ್ಪ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮರೇ ಆರಾಧನೆ ಅಪ್ಪ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮರೇ ಆರಾಧನೆ Hallelujah, 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 Hallelujah. യേശുവേ സ്തോത്രം യേശുവേ ആരാധന യേശുവേ സ്തോത്രം യേശുവേ വന്ദനം യേശുവേ സ്തുതി ഹല്ലേലൂയ 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 യേശുവേ വന്ദനം യേശുവേ ആരാധന യേശുവേ സ്തുതി യേശുവേ രക്ഷക യേശുവേ ജയ നിമഗ ഹല്ലേലൂയ 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 ഹല്ലേലൂയ. कीर्तन 131 गुड्डा येतान सर्वेस्परा हांव तुका उलो मारतां सुम्या आयक म्हजो ताळो गुड्डा येतान सर्वेस्परा हांव तुका उलो मारतां सुम्या आयक म्हजो ताळो सांगता म्हणया गुंडा येतान सर्वेस्परा हांव तुका उलो मारतां आयक म्हजो ताळो आयक म्हजो ताळो गुंडा येतान सर्वेस्परा गुंडे येतान सर्वेस्परा हांव तुका उलो मारतां हांव तुका उलो मारतां सम्या आयक म्हजो ताळो सम्या आयक म्हजो ताळो गुंडा येतान सर्वेस्परा गुंडे येतान सर्वेस्परा हांव तुका उलो मारतां हांव तुका उलो मारतां सम्या आयक म्हजो ताळो सम्या आयक म्हजो ताळो गुंडा येतान सर्वेस्परा गुंडे येतान सर्वेस्परा हांव तुका उलो मारतां हांव तुका उलो मारतां सम्या आयक म्हजो ताळो सम्या आयक म्हजो ताळो गुंडा येतान सर्वेस्परा गुंडे येतान सर्वेस्परा हांव तुका उलो मारतां हांव तुका उलो मारतां सम्या आयक म्हजो ताळो सम्या आयक म्हजो ताळो सम्या आयक म्हजो ताळो सम्या आयक म्हजो ताळो सम्या आयक म्हजो सम्या आयक म्हजो ताळो सम्या आयक म्हजो ताळो सम्या आयक म्हजो ताळो सम्या आयक म्हजो ताळो सम्या आयक म्हजो ताळो. मगचा बाबानो आनी बेनीनो गुड्डा येतावन म्हणजे मी येतावन सोम्या हांव तुका उलो मारतां म्हजो ताळो तूं आयक आनी खंडीत जावन आमच्या हर एकल्यांचो ताळो जे कितें आमच्या तोंडान विसारता जे कितें आमच्या काळजांनी सोम्या कडेन आमी उसारता तो देव आमकां दिता देखून भोव सोबीत रुतीन दाविदाचें किर्तन 130 ह्या किर्तनाचें तकलें नांव आसा गुंडा येतावन आनी ह्या सगळ्या किर्तनांत दावीद भोव सोबीत रितीन सर्वेस्पराक आमी कशें उलो मारचें आनी सर्वेस्पर उलो मारल्यार कशें जाप दिता म्हूण भोव स्पश्ट रितीन सांगता देखून ह्या किर्तनांतलीं थोडीं उतरां हांव तुमच्या मुखार दवरतां आतां आमी सांगाता उसारलेलीं उतरां ही किर्तनाचें पयलें उतर गुंडा येतावन सर्वेस्परा हांव तुका उलो मारतां सुम्या आयक म्हजो ताळो म्हज्या विनवणेच्या ताळ्याक तुजें कान चीत दिवं सुमी कितें हांव उलयतां कितें विनवणी हांव करतां तें आयकता देखूनच आमी म्हणटा विनवणेचें मागणें वा इंग्लिशान हाका इंटरसेसरी प्रेयर म्हणटा हांव विनवणी म्हणल्यार मागचें विनंती करची टू इंटरसीड म्हणून इंग्लिशान परत म्हणटा हांव टू इंटरसीड विनवणी करचें वा इंटरसेसरी प्रेयर जे कितें विनवणी म्हणल्यार आमी सोम्या लागीं विनंती करची सोम्या तुज्या सदरे मुखार हांव आसा म्हाका तूं राख म्हाका सांबाळ तुका तुजी स्तुती करता तुका आराधन करता सोम्या लागीं आमी विनंती करची सोम्याक आमी डिमांड करचें न्ही वा ताका कंडिशनां घालची न्ही सोम्या तुवें म्हाका हें दिल्यार हें हांव करता म्हणचें न्ही वा सोम्याक आमी सांगचें हांव तूं हें दिल्यार मात्र हांव मिसाक वेता आराधनाक येता आनी ताच्याकी पयलें थोड्या कंडिशनार आमी सोम्या लागीं येता सोम्या हांव आज आराधनाक येता हांव मागण्याक वेता हें म्हाका तुवें दी जय आमी सोम्या लागीं कंडिशन करचें न्ही सोम्या लागीं कितेंय डिमांड करचें न्ही बगार सोम्या कडेन आमी विनंती करची विनंती
देखून कीर्तनाची उतरां भोव स्पश्ट रितीन म्हणटात, म्हज्या विनवणेच्या ताळ्याक तुजे कान चीत दिवं. हांगासर ताळो म्हणटा आसतना तुवें व्हडा ताळ्यान उलोवयेत सोम्या लागीं, वा तुज्याच उतरांनी सोम्याक तुवें जाप दिवयेत. कित्याक सोम्यान आमकां काल सांगलां, तुज्या बापा कडेन तुका मागोवंक जाय तर तुवें खंय वचूं जाय, तुज्या कुडा भितर वच, दार दांपो आनी थंयसर गुपीत आसा तुज्या देवा लागीं तूं माग. आनी थंयसर गुपीत आसा तो तुजो देव, तूं मागल्लें तुका दितलो. देखून म्हज्या भाव भयण, म्हज्या काळजाचेर जर हात दवरना हांव सोम्या लागीं कितें मागता, विनंती करता, देव म्हज्या विनवणेच्या मागण्याक कान दिता. हो भावार्थ जर आमकां आसा तर खंडीत जावन ह्या आराधनांत भाग घेवची आमी हर एकलीं बागी जावन आसां. आज आमची मागणी, विनवण्यो, आमचे कश्ट, समस्ये ते सकट घेवन सोम्या लागीं आमी आयल्या आनी खंडीत जावन कीर्तनाचो उतर परत परत उडासाकडा. कीर्तन 130 वाक्य 2. सोम्या आयक म्हजो ताळो, म्हज्या विनवणेच्या ताळ्याक तूं जे कान चीत दिवं. म्हणजे आमचे गुन्यांव तूं मनान दर्श जाल्यार सोम्या कोण वांचून उरत. जर म्हजी आनी तुजी पातकां देव लेखाक धरीत जाल्यार कोण वांचून उरीत. कित्याक आमी हर एकलीं सुकोवन पडटा विविध संगतीन. हेरा विशीं नाका जाल्लें चिंताव, हेरा विशीं खबरो करता, पाड उतरां आमच्या तोंडांत हांव येता, जावं पुरो थोड्यांक आमी लुकसाण केलां. हें सकट जर देव लेखा धरीत जाल्यार म्हजी आनी तुजें नाश जातलें. देखून देव म्हजी आनी तुजीं पातकां बक्षिता. हें उतर तुमी मस्त बटी आयकलां. आमचे गुन्यांव तूं मनांत दर्शीत जाल्यार सोम्या कोण वांचून उरत, कोण वांचून उरत. पूण तुजे लागीं आसा बक्षाणें, त्या पासत लोक तुजी भक्ती करता. आज सोम्यान आमकां हर एकल्यांक बक्षाणें दिलां, तो आमकां बक्षिता. तशें सोमी बक्षिता म्हूण पातकां करून वेची न्ही, पूण आमी पातकां करिना. जो जर सुकोवन पडता तर सुकोवन पडता तर पातकाच्या समयांत आमी पडता तर देव आमी विसारल्या तो बक्षिता. सर्वेस्पर हांव तुजेर विश्वास दवरतां, म्हजो आत्मो ताचे उतराचेर विश्वास दवरता. पांत्यार आशेन रावतल्या पारायगारा प्राड चड आत्मो म्हजो सर्वेस्पराक आशेता. भोव सुबीत रितीन कीर्तनांत वर्णन केलां. रातींच्या ड्युटीर आशिल्लो सेक्युरिटी पारेगार सकाळ केदां जाता म्हूण राखून आसता खंय, कित्याक ताची ड्युटी मुक्त जाता न्ही. वा सकाळीं कामाक सुरू केल्लो व्यक्ती सांजेर 5 वरां जाल्लीं केदां म्हूण राखून आसता, कित्याक पुरा सांज जाता न्ही. ताच्या की चड रातीं कोण पळय पारेगार, रातीं कोण व्यक्ती आसनात, मनशां कोणी आसनात, तो व्यक्ती सकाळ केदां उजवाडटा म्हूण राखून आसता खंय. ताच्या की चड मापान हांवें कोणाक राखून आसा जाय, सोम्याक राखून आसा जाय. प्रेज द लॉर्ड, Praise the प्रेज द Lord. लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. देखून रातीच्या पारेगारांनी सकाळ जावच्याक राखून आसच्या प्रास चड हांवें आनी तुवें सोम्याक राख जाय म्हूण कीर्तनाची उतरां म्हणटात. हांवें सांगचें न्ही, कीर्तनाची उतरां भोव सुबीत रितीन सांगतात आमकां. सर कित्याक कित्याक राखून आसा जाय. परत कीर्तनाचें 11चें चरण म्हणटा, कित्याक सर्वेस्परा कडेन आसा काकूळ तूं, ताचे लागीं आसा तारणाची भरती. भरती म्हणल्यार तुमकां कोता दर्याची भरती आनी सुकती म्हूण आसता. भरती जाता आसतना उदक बरोवन तडीक आपटता. भरती म्हणल्यार बरोवन ओमतोवचें. सोम्या लागीं देवा लागीं तारणाची भरती आसा, तो आमकां तारण पाठयता. देखून ताका आमी तारोक म्हणटा न्ही. तारोक म्हणल्यार थारण. तो थारणाची भरती जाय पुरते आमकां तो दिता आनी तो सोडयतलो सगळ्या तुज्या पातकांतलें. सगळ्या तुज्या पातकांतलें तो तुका सोडयतलो. देखून बक्षणाची भरती ताचे लागीं आसा. काकुळतीची भरती ताचे लागीं आसा. मोगाची भरती ताचे लागीं आसा. देखून सोम्या लागीं सुकती ना. ताची तारण, ताचें काकुळत, ताचो मोग केदाळें सुकोना. दर्याचें उदक पर्यंत सुकोवन सुकती जावन पाटी वचत, सुकती जावन पाटी वचत. पूण सोम्याचें तारण आनी काकुळत सुकोवन पाटी वेची ना. कशें दर्याचें उदक भरती जावन मुखार लोट जावन थडीक मारता, तशें सोम्याची काकुळत आनी मोग आनी थारण तुज्या काळजाक मारता. तुज्या काळजाक मारता. देखून
कीर्तन 130 तुमी बरें करून वासिजे केदळा तुमकां सोमी म्हज्या बगलेक ना म्हाका कश्ट आसात पूण भोगता आसतना तुमी हें कीर्तन भोव सोबीत रितीन वाचा कीर्तन म्हणटा गुडायतान सर्वेस्परा हांव तुका उलो मारता सोम्या आयक म्हजें मागणें आनी म्हज्या विनवणेच्या ताळ्याक तुजी कान चीत दिवन सोम्यालाचें कितलें सोबीत उतर पळया कीर्तनाचें देखून म्हाका बाबा भयणीनो आज आमी हांगासर सोम्या लागीं आयले हांव गुंडायता हांव ताका उलो मारच्याक ताची बर्ती म्हज्या काळजाक आपटोवच्याक सोम्या लागीं आज आमी मागया सोम्या विविध मागणी विनवण्यो तेसावां हें सक्कड घेवन आज तुज्या पांयां तळा आमी आयल्या ह्याच पांयां तळा तुजें तें आमी आसच्याक आमकां तूं कुरपेन बर म्हूण आमी मागया देखून उबी रावया सोम्याची एक स्तुती गीत गावया कित्याक जेन्ना सोम्याक आमी व्हडा ताळ्यान स्तुती गायता सोम्याक आमच्या व्हडा ताळ्यान अर्गां दिता सोम्याक आमच्या व्हडा ताळ्यान आमी उलो मारता सोम्याची बर्ती आमच्या काळजाक आपटता देखून हें स्तुती गीत गाता आसतना सोम्या लागीं आमी मागया 507 ताळयो पेटून उक्तीपणान आमी गिरान करूया पेज नंबर 47 ताळयो पेटून सोम्याची स्तुती गीत गावच्याक तयार करूया Gesù potwita taso अधिकार सर्ग संसारा सदा सर्वथा Gesù potwita taso अधिकार सर्ग संसारा सदा सर्वथा दुर्योगा स्वता सूर्योला स्वता ताराराणी ताची महिमा दुर्योगा स्वता सूर्योला स्वता ताराराणी ताची महिमा Alleluia 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 ज्ञान आणि माज्ञा मान आणि गौरव दिव्या सदा का आमच्यारया आणि ज्ञान आणि माज्ञा मान आणि गौरव दिव्या सदा का आमच्यारया Gesù का कुर्धा आमकां बक्षिता दैराणी कृपा तो दक्षिता Gesù का कुर्धा आमकां बक्षिता दैराणी कृपा तो दक्षिता पातकाच्या कोंडान बुडून आसलेल्या नाकोच्या धो नितळ तो करता पातकाच्या कोंडान बुडून आसलेल्या नितळ तो करता Alleluia 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 ध्यान आणि माज्ञान मान आणि गौरव दिव्या सदा ताका आमच्यारया आणि ध्यान आणि माज्ञान मान आणि गौरव दिव्या सदा ताका आमच्यारया जिविता दंडची मेठा भद्र करपावय तो रावयता मुच्या जिविता दंडची मेठा भद्र करपावय तो रावयता नव्या जिविता मुच्या ताळ्यात एक नवें गायन तो गावयता नव्या जिविता Alleluia Alleluia Alleluia
Rigadukasmya, Glaptukasmya, Mahimadukasmya, Sudidukasmya, Jai Sitauduga, Navadukasmya, Hallelujah, 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 Rigadukasmya, Glaptukasmya, Mahimadukasmya, Sudidukasmya, Jai Hallelujah, 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 Hallelujah. हात आमचे जोडया. सुम्या तुझी स्तुती आम्ही केली. हो थोडो वेळ तुझी संगता करसूंच्याक आमी आयल्या आसता. मुखल्या थोड्या वेळांत तुजें उतर आयकोनच्याक आनी ह्या उतरांचो नियाळ करच्याक आमी हांगासर आसा. तुज्या कृपेन तूं आमकां बर, तूं आमकां राख आनी सांबाळ. तुजें उतर आयकोनच्याक पवित्र आत्म्याची कृपा आमकां तूं दी. हे पवित्र आत्म्या, हे पराक्लिता, सिसांचेर उज्याच्या जिबे मरिफात आयलेल्या तूं आज आमच्या वैरी तुजी कृपा, तुजो उजो आमच्या काळजांनी पेटय. पवित्र आत्म्या, एक पराक्लीत, एक बुजवणदार हांव तुमकां सोण वेतलो म्हूण सोम्यान सांगिल्लें. आज तसो पराक्लीत, तो सोडवणदार पवित्र आत्मो, बुजवणदार आमच्या सांगात आसा. देवाचें उतर आयकोंक वेच्या पयलें पवित्र आत्म्याची ससाय आमी मागया. पवित्र आत्म्याचें गीत आमी गाता आसतना तसो आत्मो आमकां ताच्या कृपेन भरून दी. तसो आत्मो आमकां ताच्या उबेन भरून दी. तसो आत्मो ज्यो शिसांक धैर्यान भरिल्लो, बिवकुऱ्या पेद्रूक लोकां हुजीर उलोवच्याक कृपेन भरिल्लो, शिसांच्या काळजांनी तांच्या हातांनी आजापाची सकत घाल्लो. आनी तसो पवित्र आत्मो आज म्हाका आनी तुका तुज्या कृपेन भरून दिवन मागया. आमच्या कुडीच्या शिराशिरांनी वळचें तें रगत पवित्र आत्म्याच्या कृपेन बदलच्याक, गटायेन भरच्याक, कृपेन भरच्याक आमी मागया. हे पराक्लिता, हे पवित्र आत्म्या, तुजो उजो आमचे वयर पेटय. पेटय आमची काळजां तुज्या मोगान, तुज्या कृपेन. देखून मागया आमी पवित्र आत्म्या कडेन. तसो पवित्र आत्मा आमकां कृपेन भरच्याक, देवाचें उतर आयकोन नियाळूंक सक्तेन भरच्याक, तसो पवित्र आत्मा आमकां आदार दिवन दिवन आमी मागया. पवित्र आत्म्याचें गीत आमी गायन करया. स्वाधिकृत्म्या पवित्रज्ञा वेगिस्तुं देवोनुये. स्वाधिकृत्म्या दैविकृत्म्या मोजे तैरावोंकुये. स्वाधिकृत्म्या हे पवित्र आत्म्या, पवित्रज्ञा देवोन तूं ये आमचे वेगिस्तुं देवोन देवोन ये सोम्या. स्वाधिकृत्म्या दैविकृत्म्या तुझे ते रावो मोजे तैरावोंकुये. बापान पटयल्ल्या पवित्र आत्म्या, जेसून बसयल्ल्या पवित्र आत्म्या, दंडुतांक दे दिल्ल्या पवित्र आत्म्या, प्रवाद्यांक प्रेरण दिल्ल्या पवित्र आत्म्या, आमचे मदें देवोन ये, आमचे सोबे राव. बापान पाठयलेल्या पवित्रज्ञा, जेसून बसयलेल्या पवित्रज्ञा, गमदूतांक देर दिल्ल्या पवित्रज्ञा, प्रवाद्यांक प्रेरण तो पवित्रज्ञा, जेसून बसयलेल्या पवित्रज्ञा, बसयलेल्या पवित्रज्ञा, गमदूतांक देर दिल्ल्या पवित्रज्ञा, प्रवाद्यांक प्रेरण तो पवित्रज्ञा.
स्वाधिकतम्या पवित्रतम्या Begin Sudevani. Begistu Devonuye Swadikatmya. स्वाधिकतम्या Deivikatmya. दैविकतम्या मुझे तेरा वोंके. मुझे तेरा भोंकये Vizbit Buddhanar Pavitratmya. Jivitachi Zar Pavitratmya. Balai ke Datara Pavitratmya. Sadankal Jiyuncha Pavitratmya. विस्मित बुद्धेनार पवित्रत्म्या जीविताची सर पवित्रत्म्या भलाई के दातारा पवित्रत्म्या सदा काळजी येऊच्या पवित्रत्म्या विस्मित बुद्धेनार पवित्रत्म्या जीविताची सर पवित्रत्म्या भलाई के दातारा पवित्रत्म्या सदा काळजी येऊच्या पवित्रत्म्या स्वाधिकतम्या पवित्रत्म्या Begin Sudevani. Begistu Devonuye Swadikatmya. स्वाधिकतम्या Deivikatmya. दैविकतम्या मुझे तेरा वोंके. मुझे तेरा ओंकये स्वाधिकतम्या पवित्रतम्या बेगिस्तु देवोनुये स्वाधिकतम्या दैविकतम्या मुझे तेरा ओंकये आमचे तेरा ओंकये सदा स्तुरा ओंकये दोळे आमचे दंप्या पवित्रत्म्याक आमी आमचे मदें आपयलो तसो पवित्रत्म आमकां सक्तेन बरोवन देवाचें उतर आयकूंक आनी तें नियाळूंक आमकां आदार दिवन दिवन आमी मागया सर्वेस्पर तुमचे सोव्या आसूं तुमच्या इसम्यासन मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्तची शुभ वार्ता महिमा तुका इसम्या देखून हांव तुमकां सांगता जें कितें संवसारी तुमी बांदतात तें सर्गी बांदून आसतलें जें कितें संवसारी तुमी सोडयता तें सर्गी सोडोवन आसतलें त्या शिवाय हांव तुमकां सांगता तुमचे भितरले दोग जाण एक मनाचें जावन खंयची एक वस्त मागती जाल्यार म्हजो सर्गीचो बाप ती तांकां दितलो जंय दोग वा एक म्हजे नवे सांगाता मेळटात थंय हांव आसा तांचे मदगात देवाचें उतर हे वाकणे का क्रिस्ता क्रिस्त थंय मगाच्या भावांनो आनी भयणीनो थोडो वेळ सोम्याची स्तुती आराधन आमी केलें आनी थोडो वेळ आमकां आसा आतां वाचल्या वाचपाचेर आनी देवाच्या उतराचेर थोडो वेळ आमी नियाळ करया आनी नियाळ करच्या फुडें सोम्याची एक उतर आसा किर्तनांतलें उतर तें आनी तें उतर अशें म्हणटा सर्वेस्पर निदेंती दिता म्हळ्यार सर्वेस्पर निदेंती दिता देखून सोम्यान कांय तुका दिजे तर तुवें जागे आसा जें म्हणना आसा की तूं न्हिदल्यार देव दिता देखून आज तुमकां इल्ली पुरासाण जाल्या तर वा इल्लेशें आयकोन बोर जाता तर जर तुमी न्हिदल्यात तर वा तुमकां जेम आयली तर तुमी कांय चिंता करिनाजो कित्याक सर्वेस्पर कालें सर्वेस्पर न्हिदेंती दिता
ज्या सर्वेस्पराक आमचो जीव न्हिदेंत व्हरूंक जाता खंय न्हिदलो मनीस मस्सो न्हिदले मरतात न्ही जर एका मनशाक तो न्हिदोन आसतना ताका मरोंक साध्य आसा गे म्हणजे देव तसो आत्मा व्हरता गे तशेंच तूं न्हिदेंत आसतना देवाक तुका कितें जाय तें दिवंक साध्य आसा प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हें उतर तुमी सदांच उडासा दवरी जाय सर्वेस्पर न्हिदेंत ती दिता न्हिदेंत ती दिता तशें म्हणून घरा भुरगीं आतां सांजेर वचून न्हिदनाकात तेरसाळा फादरापान सांगलां सर्वेस्पर घालें न्हिदेंत ती दिता ह्या दिसांनी भुरग्यांची एग्जाम जाताच आसा भुरगीं घट्ट न्हिदोन मागीर परवा म्हणटे जाल्यार खालें म्हणलां फादरापान सर्वेस्पर न्हिदेंत ती तें बरें जायना तें जायना देवाक खंयचें तुका दिवंक कळीत आसा पळय तुका मोन आसा सर्वेस्पर काल दिता न्हिदेंत ती दिता देखून देवाचें उतर बारी बळादीक पवित्र पुस्तकान तुमकां कळीत नातलीं मस्त उतरां आसात की ना आसात म्हजीं उतरां न्ही कोणाचीं उतरां देवाचीं उतरां आज तुमकां कितें सक्कड हांव सांगता पळय ती म्हजीं उतरां न्ही बगार देवाचीं उतरां देखून मगाच्या भावेन पवित्र पुस्तकान असलीं उतरां थंयसर आसात गे असलीं उतरां थंयसर काणसिल्ल्यान गे तीं उतरां जीव दिवचीं उतरां देखून तीं परत परत सांगल्यार मात्र ताका मोल आसा ताची कृपा आमकां वळटा तुमी चिचोरे म्हणलें एक हिंदी फिल्म पळयलां जावंक पुरो न्ही कोण फिल्मां पळयतात तीं तातूंत त्या चिचोरे फिल्माचो हिंदी फिल्म त्या फिल्माचो एक हिरो आसा सुशांत सिंग राजपूत हें फिल्म जावन थोड्या तेंपा उपरांत ताणें जीवघात करून तो सरलो देखून फिल्म दुसरें जिवीत दुसरें पूण कितेंय जावं दी त्या पिंतुरांत म्हाका थोडें पसंदेचे विशीं हांव तुमच्या लागीं सांगता कित्याक हाच्या नियाळाक थोडो आदार जावंचा ह्या पिंतुराची काणी बारी ल्हानशी कांय व्हडली काणी न्ही सुशांत सिंग राजपूत आनी ताची बायल त्या पिंतुरान दोगांचें विच्छेदन जावन आसता पूण तांकां एकलो पूत आसता आनी तो पूत बापाय सांगता आसता आनी त्या पुताक इंजिनियरींग करीचे ताका एक व्हडा मट्टाक हांवें पावय म्हूण बापायची व्हडली आशा पुताचेर आसता आनी पूत साधन करता पूण ताका एग्जामान पास जावंक साध्य जायना आनी तो ताच्या फ्लॅटाच्या माळयेर तावन पडून तो जीवघात करता जीवघाताक प्रयत्न करता पूत आनी सकयल पडल्या ताका मांड्याक मार जावन तो ICUंत आस्पत्रेच्या कटल्यार आसता आनी बापय आनी आवय ताका मेळोंक येतात ती एकामेका उलयनातलीं आनी डॉक्टर म्हणटा आळे तुज्या पुताची आशा तुवें सोडी जाय कित्याक तसो मेंदू कितें आसा तसो मांडो कितें आसा मस्तू ताका मार पडला आनी तो कोमांत आसा ताका कितें जाता ताच्या बोगले कितें जाता म्हण ताका कळीत ना देखून ताका चिकित्सा दिवची कांय उपकाराची न्ही कांय थोडे दीस तो हांगासर ताणें आशेत म्हूण पूण बापय सोडिना ताचें कालें म्हणटात तसो ताका सोडिना तो पुताक तो म्हणटा म्हजो पूत मरोना तो वांचला तो जीव आसा देखून तो बापय डॉक्टरा लागीं विचारता म्हज्या पुता लागीं म्हाका हर एक दीस एक 10 ते 15 मिनटां उलोवंक जाय आस्पत्रेच्या कटल्यार म्हाका उलोवंक जाय आनी बापा एक डॉक्टर अवकाश दितात आनी हर एक दीस म्हणल्यार बरी एक 15 मिनटां त्या पुता लागीं उलोवच्या पुता कांय कळीत जायना कित्याक आस्पत्रेच्या कटल्यार आसा ताका मोत ना जाल्यार ही बापय ताचे कडेन उलोवन म्हणटा आळे पुता तूं लूजर न्ही लूजर म्हणल्यार तूं सोलवल्लो व्यक्ती न्ही बगार तूं जिखलेलो व्यक्ती तुवें मरोंक नजो तुजो जीव वसोंक ना तुवें परतून जिवंत फाटीं येजय हांवें तुजे बरीच सोलवो नाशिल्लो तुजे बरीच म्हाकाय सगळ्यांनी तूं सोलवलाय तूं लूजर म्हूण सांगिल्लें देखून तूं म्हजे बरी न्ही बगार तुवें सत्तेवन जाय म्हूण हर एक दीस तो बापाय पुता लागीं उलयता बापाय मात्र न्ही बापाय सांगता ताच्या इस्कॉलांत कोण पुरा पयले फ्रेंड्स आसले सगळ्यांक दिसा एकलेल्या कारते आपूण हाडटा तो आस्पत्रेच्या कटल्या कडेन आनी तो उलयता हर एक दीस उलयता हें सगळ्या पिंतुरांत आसचें तेंत मात्र न्ही थोडे दीस गेल्ल्या उपरांत तो पूत इल्लोसो सनीन जाता कोमातावन भायर वेता आनी बापाय कितें उलयता तें सगळें ताका आयकता आनी निमाणें तो पूत बरो जाता डॉक्टराच्या वखदा वरवीं न्ही बागार बरो जाता कोणाच्या उतरा वरवीं त्या बापायच्या उतरा वरवीं
एका बापाय सदांय ताचे कडेन उलयतालो पळय, त्या उलोवण्या वरवीं थोडे फावटी बरेंपण जालां. आस्पत्रेच्या कटल्यार आसतना थोडे फावटी वळखीची येवन उलयता आसतना व्यक्ती दोळे उक्ते करता आनी कित्याक ताका कळीत आसा म्हजी वळखीची कोणगी आयल्यांत म्हूण. आनी ह्या पिंतुरांत सुशांत सिंग राजपूत असो पूत तो जिवंत म्हणजे तो जीव जाता कोणाच्या उतरा वरवीं, बापायच्या उतरा वरवीं. म्हज्या बाबा भयणीनो, ह्या संवसारी जिवितांत मनशाच्या उतरांक इतली सकत आसा तर, मनशाच्या उतरांक इतली सकत आसा तर देवाच्या उतराक कितली सकत आसना जय. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. देखून हांवें तुमकां सांगलें सर्वेस्पर न्हिदेन ती दिता. तूं न्हिदोनास, तूं जेमेवनास, तूं बसोनास, देव तुका कितें दिजें पळय तें तुका दिता, तें तुका दिता. देखून देवाचें उतर विशेष. जेरेमियाचें पुस्तक अध्याय 23 वाक्य 29 आनी 30 म्हणटा, म्हजें उतर उज्या सारकें न्हय गाय, तें खडपी पडतेल्या हातोडे सारकें न्हय गाय. कित्याक जेरेमिया प्रवादी तुमकां कळीत आसा. जेरेमिया प्रवाद्याक आपयत आसतना जेरेमिया प्रवादी काले म्हणलो, हांव आजुनी ल्हान, म्हाका उलोवंक कळीत ना, हांव आजुनी ल्हान, म्हाका उलोवंक कळीत ना. आनी तवळ सर्वेस्परान म्हणलें, म्हजीं उतरां तुज्या तोंडांत हांव घालतलो, म्हजीं उतरां तुज्या तोंडांत हांव घालतलो. हुमटूंक आनी मोडूंक, नाश करूंक आनी विबाडूंक, नव्यान बांदूंक आनी रोवूंक हांव तुका आज्ञा दिता. जेरेमिया प्रवादाचें पुस्तक पयलो अध्याय तुमी काडल्या तर थंयसर जेरेमिया प्रवादाचें आपोवणें भोव सोबीत रितीन विवरसिलां. जेरेमिया म्हणटा, सोम्या म्हाका देवा म्हाका उलोवंक कळीत ना, तूं म्हाका काल्याक आपयताय, हांव कसलो प्रवादी. थंयसर मस्त लोक आसात तांकां आपय, म्हाका उलोवंक कळीत ना, हांव त्या अधिकारा मुखार रावून हांवें कितें म्हणचें म्हाका भें दिसता. आनी तवळ सर्वेस्पर ताका म्हणटा, म्हजीं उतरां तुज्या तोंडांत हांव घालतलो. आनी खरेंच जालें, सोम्याची उतरां उज्या सारकीं जेरेमियाच्या तोंडांत पडलीं, पातर फुटोवच्या हातोडे सारकीं. हातोडे म्हणल्यार कालें, पातर फुटोवंक वापरतात तो सुत्तो म्हणटा आमी पळय, ताच्या सारकें उतरां कोणाच्या तोंडान पडलीं? जेरेमियाच्या तोंडान पडलीं. मोगाच्या भावा भयणीनो, जेरेमिया म्हणटा आसतना म्हाका उडासाक येवचो एक सांत आसा. त्या सांताचें नांव जॉन क्रिसोस्टम. तुमी आयकलां की ना गोत्तू ना. त्या सांताचें नांव जॉन क्रिसोस्टम. क्रिसोस्टम म्हणल्यार शब्दचो अर्थ ग्रेक भाशेन भांगाराचें तोंड, गोल्डन माउथ म्हणटा. आनी त्या जॉन क्रिसोस्टमाक भांगाराच्या तोंडाचो सांत म्हणटात. भांगाराच्या तोंडाचो सांत, भांगाराचें तोंड. कंचिना कंटा म्हूण तुमी आयकलें कन्नडान, कंचिना कंटा म्हणटात. थोड्याचे खांडा आसता न्ही, खांटा म्हळ्यार कानाक मारता. तिके इल्लेशें राव गोत्तू राव तिकेशें तुजे थाळो काले म्हणटात कानाक मारता. कंचिना कंटा म्हणल्यार कितें, एक बरो ताळो आसल्यार तुमकां आयकोंक इल्लें खुशी जाता न्ही, जाता की ना. एका व्यक्तीक पळय बरो ताळो आसूं जाय, त्या ताळा मात्र आयकोंक इल्लें खुशी जाता. की ल्हवू ताळो आसल्यार काय जाता, तें इल्लीशी न्हीद येता. देखून जॉन क्रिसोस्टम ताका म्हणटात. क्रिसोस्टम म्हणल्यार शब्दचो अर्थ भांगाराचें तोंड. कित्याक ताका भांगाराचें तोंड म्हणटा आसतना तो एक आर्च बिस्प जावन आसलो आनी ताका बंदेंत घालतें. कॉन्स्टँटिनोपलाच्या चक्रवर्तींत, रोमी चक्रवर्तीन ताका बंदेंत घाल्लें. कित्याक तो थंयसर धर्म प्रचार करतलो. आनी तो व्हडलो रायान ताका सांगलें, आनी हांव तुका जिवेशी मारतां. जॉन क्रिसोस्टम म्हणालो, तुवें म्हाका म्हज्या कुडीक जिवेशी मारयेत, म्हज्या आत्म्याक तुका नाश करूंक साध्य ना. परत राय म्हणालो, हांव तुका तुज्या फ्रेंड्सा तावन, तुज्या मोगाच्या तावन हांव मेकळो करतलो. तो म्हणटा, तुवें संवसारी म्हज्या मनशा तावन मेकळो करयेत, सर्गी म्हज्या देवा तावन तुका मेकळो करूंक साध्य जावन नासतना. कित्याक देव म्हजो इश्ट, संवसारी इश्ट तावन तुवें म्हाका मेकळो करयेत राया, पूण सोम्यात हांव तुका मेकळो करूं म्हाका जावचें ना. निमाणें राय म्हणालो, हांव तुका गडी पार करता, म्हज्या राज्यासनांतावन भायर उडयता. जॉन म्हणालो, तुवें घालें तुज्या राज्यासनांतावन म्हाका भायर उडोवचें. संवसारी राईत तूं,
ह्या संवसारी राज्यांतावन तुवें म्हाका भायर उडयत, पूण सर्गींच्या राज्यांतावन तुवें म्हाका भायर उडोवंक साध्य ना. हें जॉन क्रिसोस्टमान सांगिल्लीं उतरां, आनी ताकाच त्या जॉन क्रिसोस्टमाक भांगाराचें तोंड आसो सांत म्हूण म्हणटात. देखून म्हाका बाबा विनो सोम्याचीं उतरां जीं म्हज्या तोंडाक पडटात तर ती म्हज्या तोंडाक पडटात तर देव खंडीत जावन जेरेमिया प्रवाद्यावरी म्हाका वळवून करतलो. देखून सोम्याचीं उतरां पयलें तोंडाक पडोवचें तर खंय पडोवचें? पयलें कानाक पडोवचें, कानाक पडोवचें. देखून देवाच्या उतराक आसा विशेश सकत. देवाचें उतर गूण करता, देवाचें उतर गूण करता. एक दाखलो हांव तुमकां दिता. माते वसुवंजल अध्याय 8 वाक्य 5 ರಿಂದ 13. शतपथीच्या सेवकाक गूण करचें एक गडीत आसा पवित्र पुस्तकान. आनी अध्याय 8 वाक्य 8 तांतूं शतपथीन सांगिल्लें उतर. सोम्या एकच एक उतर सांग, म्हजो सेवाक बरो जातलो. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. एकच एक उतर सांग आनी म्हजो सेवाक बरो. तूं येवंच येनाका सोम्या, तूं म्हज्या घरा येनाका. फकत एकच एक उतर सांग, म्हजो सेवाक बरो जातलो. एका शब्दान कितें जाता. देखून म्हाका बाबा भयणीनो, देवाच्या उतराक आसा ती अगाध सकत. देखून देवाच्या उतराक आसची सकत थोडे फावटी आमकां देव फावो करता. म्हज्या उतरा वरवीं थोडे फावटी हेरांचो मान अपमान काडयेत, वय की न्ही. एकाच उतरा वरवीं आनी एकल्याक जिवेशी मारयेत म्हणटात, जाता न्ही. आनी एकल्याचें नांव पाड करूंक कांय व्हडलो वेळ नाका, कांय तुजें उतर पुरो. आनी एकल्या विशयान बरी अभिप्राय एका उतरान साध्य आसा. एका काजाराचें उतर एका उतरान मोडयेत, वय की न्ही. घोव बायलाचो संबंद एका उतरान मोडून काडयेत. एका कुटुंबाचो एकवट एका उतरा वरवीं पाड जावयेत. पूण त्याच उतरा वरवीं एका कुटुंबाचो संबंद वाडोवयेत न्ही. थोड्यांच्या उतरांक मस्त मोल आसा की ना. थोडी म्हणटात न्ही, तुवें सांगल्यार जालें, हांव आनी कांय उलयना म्हणचे आसात की ना न्ही. तुवें सांगल्यार जालें, हांव मुखार उलयना. कित्याक म्हळ्यार उतराक तितली सकत आसा. देखूनच शतपथीचें उतर पळया. सोम्या एकच एक उतर सांग आनी म्हजो पूत म्हजो सेवाक बरो जातलो. मस्त उलयचें म्हणना, हांवें उलोवचें मस्त उणें उलोवचें. देखून मस्त थोडे फावटी उलयचें म्हणना न्ही. थोडीं उतरां भोंवतात. कड्डी मुरिंदांगे म्हणटात कन्नडान. मातेंदरे कड्डी मुरिदांगे. एक मार दो तुकडा म्हणटात पळय, तशें एक बात दो तुकडा म्हणल्यार कालें. एका उतरान थोडे फावटी मस्त बरेंपण जाता न्ही. मस्त उलोवच्या प्रास कांय थोडीं उतरां उलयल्यार बरें. थोडे फावटी घरा मस्त समाधान केदाला म्हणल्यार इल्लेशें उणें उलयल्यार मात्र मस्त पटा उलोवन आसल्यार तें सगळ्यांक तकली पडापड. देखून आमच्या उतरान आमी मीत सांबाळी जाय. सिराकाचो पुस्तक उतरा विशीं कितें म्हणटा म्हणल्यार मुखार हांव तुमकां सांगतां. मात्र न्ही उतर दुस्मनाचेर जैत व्हरूंक शकता. आनी देवाचें उतर आमकां देवाच्या उतरा वरवीं आमच्या उतरा वरवीं देवा कडेन उलोवंक आमकां एक अवकाश. हेब्रेवांक घरान बरयल्लें पत्र अध्याय 4 वाक्य 12 मस्त बट तुमी आयकलां. देवाचें उतर क्रियात्मक, पाजल्ले 2 दारीच्या तालवारी बरी, आत्मो आनी संद आनी हाडांचे सार सयत मेकळें करूंक शकता. हें उतर मस्त बटी तुमी आयकलां. देवाच्या उतराची सकत कितें म्हणून हेब्रेवांक घरान बरयल्लें पत्र अध्याय 4 वाक्य 12 बर सोबीत रितीन विवरिता. देवाचें उतर म्हणटा आसतना म्हाका आनी एक उडासाक येता. इजाया प्रवादीचें पुस्तक अध्याय 55 वाक्य 7. मस्त बोटीन देवाच्या उतराचें शर्मावन दिता आसतना हांवें वापरचें एक उतार आसा तर इजाया प्रवादीचें पुस्तक. आनी भोव सोबीत रितीन इजाया प्रवादी म्हणटा, जशें पावस बर्फ जावन मळबातावन पडटा आनी ओंप्याक भिन दिवंक आनी जेवतेल्याक जेवण दिवंक तें भुंय भिजयता आनी बीं किर्लोंग करता, वय की न्ही. आतां ह्या दिसांनी मस्त वत आसा, सक्कडे आमी पावसाक राखून आसा हांव न्ही. कशें पळय पावस वयरतावन पडोवन धरणीक येवन धरणीर आसलेल्या बियांक किर्लोंक लावन त्या किरलेल्या बियांतावन आयिल्ल्या संगतीतावन आमचें पोट भरतावंगी
तशेंच देवाच्या तोंडांतून भायर सरता तें हर एक उतर फळ दिता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. स्पश्ट रितीन म्हणटा देवाच्या म्हज्या तोंडांतून भायर सरता तें हर एक उतर निर्फळ जावन म्हजेशी येना, बगार म्हजी खुशी करता आनी हांवें कितें सांगलां पळय तें सगळें करता. कशें पावस धरणीक पडून धरण भिजयनासतना पाटी वचोनांगी देवाच्या तोंडांतून भायर सरता तें हर एक उतर जें कितें देवान सांगलां तें करिनासतना पाटी वचना. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. देखून तुमी आज आयकल्लें हर एक उतरां ती निर्फळ जावची ना, ती फळ दितात. देखून उडासाक आमी दवरूंक जाय. थोडे फावटी आमकां बोर जावंक पुरो वाचल्लें. थोडे फावटी ती कशे वाचपा लांब आसतात, थोडीं वाचपां आमकां कळीत आसात. आतां वेंचीक पुताची ओपार सुरू करतना आमकां कळिता कालें म्हूण. देखून आमचें स्विच ऑफ करता मायंड न्ही. वेंचीक पुताची ओपार लंब आसा, बरें आसा मरे घराची ओपार सकणांगी गोत्ता आसा. पात्रांपानांक वाचून सुरू करतना ती तांचें मोत दुसरे कडेन गेली पळय न्ही. थोड्यो ओपारी आमकां 5,000 लोकांक उंडे दिल्ले सकणांगी गोत्ता काल तांतू आसा म्हूण. थोडे फावटी ते आमकां आयकून पळय आमी चीत दिना. तुमी जाल्यार पळया तें इल्लेशें प्रॅक्टीस करून थोडे फावटी चिंतून पळया. आमी चीत दिवन आयकना. देखून देवाचें उतर बोर जायना. बोर जाता की मनशाचें उतर आतां म्हजें उतर तुमकां बोर जावंक पुरो. देवाचें उतर तें बोर जायना. देव न्हिदेन ती तुमकां आयक कशें करता. देखून देवा लागीं आमी विशेश रितीन आज मागोवंक जाय. कित्याक देवाचें उतर आमकां सारकें समजोवच्याक आनी करच्याक. थोड्या दिसां आदीं संत आंतोनीच्या जिबेचें फेस्त आमी आचरण केलें पळय न्ही. फेब्रुवारीच्या पयल्या हप्त्यान आनी दुसऱ्या हप्त्यान संत आंतोनीच्या जिबेचें फेस्त. हें फेस्त कित्याक आचरण करतात गोता की संत आंतोनीची जीब पाड जायनासतना ती उरलेली. कित्याक त्या जिबेतावन कालें उसारलें, देवाचें उतर उसारलेली मात्र न्ही आजापां जाल्ली. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. संत आंतोनीच्या जिबे वरवीं आजापां घडिल्लीं. देखून मोगाच्या बाबा भयणीनो, देवाचें उतर म्हणटा आसतना म्हाका उडासाक येवचो. कशें पळय देवाच्या उतरांक उतर आमच्या कानाक आयकता त्याच मापान म्हजीं उतरां आसूंक जाय. जर देवाच्या उतरां बरीं आसात, म्हजीं उतरां पाड आसात तर हांव देवा मुखार कापटी जाता. कापटी म्हणल्यार कळ्ळें तुमकां, हांगा हें करचें भायर आनी हें करचें, ताका म्हणचे कापटी म्हणटा. देखून हांवें कापटी जायनाय. थोडे इशारे आनी दाखले हांव तुमच्या मुखार दवरतां. जीब मोगाच्या बाबा भयणीनो एक देवाचें एक देणें पळय न्ही. पळय न्ही. जीब एक देवाचें उतर एक देवाचें देणें. एक देणें आमकां हर एकल्यांक कोरिंथकारां बरयल्लें पत्र अध्याय 1 वाक्य 12 वाक्य 1 तावन 11 पर्यंत म्हणटा हर एकल्यांक विविध देणी दिल्यान. एकल्याक पापात करचें, एकल्याक पिडा गूण करचें, एकल्याक देवाचें उतर परगट करचें, एकल्याक बाबार्थाचें देणें, एकल्याक आसर्याचें देणें, एकल्याक प्रेरकत्म पारखुवचें देणें आनी ह्या मदें जीबी एक देणें. वय न्ही. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. देखून थाळो एक देणें देवाचें. आतां पोरतान म्हाका इल्लीशी शेळ थाळो इल्लो दूख आसा. देखून उणदाक पियोनच हांवें उलयचें पडटा न्ही. देखून थाळो केदोळा दुखता पळय ते दाळा जिबेचो आनी ताळ्याचो काले म्हणटात महत्व मस्तू समजता खंय पळय न्ही. उलयचें म्हण जाता पूण उलोवंक जायना कित्याक म्हणल्यार दूख जाता न्ही, दूख आसता. देखून म्हाका बाबा भयणीनो थोडे फावटी थाळो गरजेचो. हांव कॉलेजीन शिकयतां भुरग्यांक. दिसाक एक म्हाका 3 क्लास म्हणी आसात. हांव शिकयता आसतना जर म्हजो ताळो पडलो तर आनी भुरगीं कोत्ता तुमकां कॉलेजीची भुरगीं तांकां इल्लेशें भोवमान तसोचें थोडे फावटी इल्लेशें कश्टांचें जाता. मस्त कडेन हांव शर्मावाक आनी रेतीरेक येता आसतना म्हाका व्हडलें टेन्शन ताळो दूख आसतना आज कशें उलोवचें कोण ना म्हूण. पूण देव म्हाका कालें भरता, सक्तेन भरता. कित्याक हांवें कोणाचें उतर उलोवचें म्हजें न्ही बगार देवाचें. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. देखून आमकां हर एकल्यांक मोगाच्या बाबा भयणीन विविध देणी दिल्यान. आतां म्हाका एक उलोवचें एक देणें दिलां म्हणून चिंतया.
पूण आनी एकल्याक तें देणें मेळोंक ना. मेळ्ळां गी ना. एकल्याक बरें सिंग करचें. आतां आमचो भाव बरें करून सिंग करता न्ही गे. आतां तें देणें म्हाका ना. ताचे बरी म्हाका गायन खावंक जायना. तर डान्स तुमचे मदें बरी थोडी डान्स करतात. आतां म्हाका डान्स करूंक जायना. डान्स केल्यार तुमी पुरो भायर. तशें डान्स जायना न्ही गे. हर एकल्यांक एक एक देणें आसा न्ही गे. एक देणें आसा. आतां तुमकां एक एकल्यांक आतां थोड्यांक बरें रांदचें देणें आसा न्ही गे. थोड्यांक रांदलें देण्यांक. थोडे रांदल्याचें खावंक जायना तसलें देणें आसा. थोडीं खाय नातल्यार सामान बरो सामान हाडून दिवचें देणें दादल्यांक आसा न्ही गे. थोड्यांक काले हाडल्यार हांकां जायना. तुवें काले कुसले हाडलाय म्हणटात. तशें आसा. देखून हर एकल्यांक एक एक देणें घरा. ही देणी सक्कडी सांगाता येतना काल जाता. सांगाता आसतना सक्कड बरें जाता. सक्कड बरें जाता. देखून देवाची स्तुती आनी उल्हास पटोवंक तुमी आसात हांगासर. देवाचें उतर प्रगट करूंक हांव आसा. तें संगीत करूंक आमची भाव आनी भयण आसात. सक्कड सांगाता आसतना काल जाता. थंयसर बरेंपण करता. हें खंयचे वरवीं? जिबे वरवीं मात्र. देखून जीब एक देवाचें देणें. देवाचें एक देणें. सिराकोसो पुस्तक हें देणें कशें वापरचें म्हणून भोव स्पश्ट रितीन आमकां सांगता. सिराकोसो पुस्तक अध्याय 5 भोव सोबीत रितीन हांवें मस्त कडेन वेता आसतना हें सिराकाच्या पुस्तकांत ती थोडीं उतरां हांवें सांगचीं आसात. सिराकोसो ग्रंथ अध्याय 5 भोव स्पश्ट रितीन आमी खंयच्या मापान आमची जीब वापरयत म्हूण सांगता. आनी हिंच उतरां हांव सांगता. खंयचीं भायलीं उतरां सांगना. सिराक म्हणटा हर वाऱ्यांत वासूड नाका. वाऱ्यांत वासूडचें म्हणल्यार घालें कळ्ळें. वाऱ्यार उलयनाका. मस्त पटी म्हणटा हांव थोडी वाऱ्यार उलोवचें आत. ताणें तशें सांगलें काय आनी अशें सांगलें काय. हें वाऱ्यार ताणें सांगलां की ना गोत्तू ना. वाऱ्यार उलयनाका. हर वाटेन चल नाका. तुज्या समजणेंत थीर राव. तुका कोणें सांगलां तर मात्र तूं समजणेंत थीर रावूं जाय. एकाच उतराचो मनीस जाय. एकाच उतराचो. थोडे फावटी दोन उतरां निंगी थंय एक सांगचें हांगा एक सांगचें निंगी एकाच उतराचो. आयकूंक सुडसुडीत जा. पयलीं आमी कालें करीचें. पयलीं आयकवचें. थोडे फावटी आयकोवच्या पयलीं आंगार पडचें आसतात. विचार करून जाप दी. सांगूंक जाय तें तुका कळीत आसल्यार तुज्या बेल्याक जाप दी. नाजाल्यार तुज्या हातान तुजें तोंड दांप. कोण म्हणटा? सिराक म्हणटा. हातान तुज्या तोंड दांप. देखून ल्हान भुरग्यांक इस्कलांत आमी अशें बसयता न्ही गे. गोत्ताल्यार मात्र जाप दिवंक नातल्यार उगोत बसूंक. तें मागीर व्हड जाल्ल्या उपरांत जायना. देखून स्पश्ट रितीन म्हणटा सिराक तुका सांगूंक कळीत आसल्यार मात्र जाप दी. नाल्यार तूं ओगेच राव. सन्मान आनी आत्मान उलोवण्या वरवीं येता. खंयच्या वरवीं येता? उलोवण्या वरवीं. सन्मान केल्लो मनीस पळय तुका आज तुका फाल्यां आत्मानी करूंक फावो. कित्याक जीब एकच न्ही गे. सन्मान आनी आत्मान. मनशाची जीब ताच्या नासाचें कारण जावंक पावता. आनी परत म्हणटा चाडयाळो म्हणलें नांव आपणायनाका. हांवें सांगिल्लें न्ही चाडयाळो म्हणून. आनी तूं बरयलां. पळया तुमी सिराकोसो ग्रंथ अध्याय 5 काण पळया. तांचो बरयलां स्पश्ट रितीन. चाडयाळो म्हणलो नांव आपणायनाका. आनी कन्नडांत हांवें शब्द सोदलो. त्या कन्नडांत शब्द आसा चाडीकोरा. चाडीकोरा ಎಂಬ ಹೆಸರಿನವನಾಗಬೇಡ. चाडीकोरನೆಂಬ ಹೆಸರಿನವನಾಗಬೇಡ. तुजे जिबेन पास मांडिनाका. मनशांनी मस्त संगतींनी पास मांडयेत. जिबेन पास मांडिनाका. देखून उलोवण्यान कसलें शाणेपण वापरचें म्हूण सिराक भोव स्पश्ट रितीन आनी भोव सोबीत रितीन आमकां कळीत करता. देखून म्हाका बाबा भयणीनो जीब कितें आसा. जीब कितें आसा देवाची ती महिमा दिवच्याक. देवाची महिमा दिवच्याक विशेश मापान आनी एक सांत आसा. ताळ्याक संबंद जाल्लो सांबलेज म्हणटात. तुमी आयकलां गी. बॉम्बेच्या आंबोली फिरगजेंत ती फिरगज ताका सांबलेजाक समर्पण दिल्या. सांबलेज. आनी सांबलेजाच्या फेस्ता दिसा कितें करता तुमकां कळीत आसा गी. कालें
एक 2 वातयो तुमच्या ताळ्याक लागून मागणें करता पाद्राप. चडावत आमच्या दियेसीन येणे ती रिवाज इल्लीशी उणी. जर तुमी मुंबय दिशेन गेल्यात तर सांबलेजाच्या फेस्ता दिसा 2 वातयो ताळ्याक दवरून मागतात. ताळ्याची पिडा असल्यार गण जावचा. कित्याक हें आजाप कित्याक म्हणल्यार सांबलेजा कडेन एक भुरगो एक आवय एका भुरग्याक आपणान लेयल्ली आनी त्या भुरग्याक कांट्याचो मास्तेसो कांटो शिरकल्लो आनी सांबलेजान ताका मागल्लें आनी तसो मास्तेसो कांटो तो देंवन आयिल्लो. हें घडीत सांबलेजाच्या जिवितांत जाल्लें म्हणून पवित्र सभा चरित्र आमकां सांगता. आनी ह्याच खातीर सांबलेज ताळ्याचो पात्रोड म्हणटात. ताळ्याचो पात्रोड हांव मुंबय सेमिनारीन शिकिल्लो आनी शिकता आसतना पयले फावटी म्हाका ह्यो अनुभव जाल्लो आनी त्या वेळार सांबलेजा कडेन हांवें मागल्लें, सांबलेज हांव एक याजक जावं मुखार सरला, तुज्या विनंतीन म्हाका एक बरो ताळो दी, बरो एक ताळो दी. म्हज्या उतरां मरिफात तुजें उतर म्हज्या ताळ्या मरिफात प्रगट करच्याक म्हाका तूं कुरपेन भर. आनी खंडीत जावन सांबलेजान म्हाका कुरपेन भरला. देखून देव कितें मागता पळय ताच्या बरेपणा खातीर आनी लोकांच्या बरेपणा खातीर देव आमकां दिता. देखून आमचो ताळो आमची जीब मोगाच्या बाबा भयणीनो देवाच्या कुरपेक आमी वापरूंक जाय. वैगिनिंगी देवाच्या कुरपेक आमी वापरूंक जाय. देखून आज देवाच्या उतरा विशीं आमी नियाळ करता आसतना हें कित्याक हांव तुमचे कडेन उलयता म्हूण सांगल्यार सबार पोटीन देवाचें उतर आमी आयकता वाचता मात्र न्ही, त्या उतरा प्रमाणे जियोवच्याक आमकां इल्लें कश्ट जाता. सगळ्यांक कश्ट, तुमकां मात्र न्ही म्हाकाय कश्ट न्ही. आमकां इल्लेशें शर्मो सांगूंक सुलाभ जाता. जियोंक इल्लें कश्टांचें म्हणटात पूण थोडे फावटी अशें जाता की आमी जियेल्लें मात्र हेरांक सांगोवयेत. जिवीत असो अनुभव जियेल्लें मात्र सांगल्यार वा देवाच्या उतरान आमकां कितें सांगलां ह्या पवित्र पुस्तकांत तें तुमचे कडेन जर हांवें व्यक्त केलें तर खंडीत जावन देव आमकां कुरपेन भरतलो. देव आमकां कुरपेन भरतलो. देखून देवा लागीं आमी मागया सोम्या एक देवाचें तुजें उतर प्रगटच्याक म्हाका एका कुरपेन तूं बर. विशेश मापान म्हाका बरी एक जीब तूं फावो कर, जीब तूं फावो कर. दुसरें आमच्या जिबेन आमी खालतीन जावंक जाय. जिबेन खालतीन जावंक जाय. देखून खालतो मनीस सगळ्यांकी बरो तें तुमकां कळीत आसा. पवित्र पुस्तकांत थंयसर फारिजेव आनी सुंकागाराचें मागणें आसा देवळांत. थिंगी तातूंत फारिजेव कालें करता आपणाचें जिबेचें वडपण तो म्हणटा हांव तसलो न्हय, हांव असलो न्हय, हांवें इतल्या जाणांक दान दिलां, हांवें इतलें केलां, हें केलां, हांवें तें केलां म्हणालो. पूण सुंकागार देवा मुखार खालतो जावन हर्दें बडोवन कालें म्हणालो, देवा म्हज्या पातक्याची काकूळट कर, देवा म्हज्या पातक्याची काकूळट कर. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. देवा म्हज्या पातक्याची काकूळट कर. सुंकागार आपणाचें हर्दें बडोवन म्हणालो. तितलेंच आपणाचे दीस सय ताका मुखार पळोवंक जालें ना. थोडे फावटी म्हज्या जिबेंत म्हजेंत वडपणां उलोवचें आसा की ना. हांवें तें केलें, हांवें हें केलें, हांवें तें बांदलें, हांवें हें बांदलें, हें म्हजें, हें ताचें, हें हांवें लायिल्लें, तें ताणें लायिल्लें. देखून थोडे फावटी जिबेची वडपण फारिजेवा बरी आमी जिबेची वडपण उलयनाय. देखून कोणाची वडपण उलय जाय? सोम्याची वडपण. आतां तुवें कालें बांदलें, तुवें कालें लुवलें, कालें लायलें जाल्यार तें देवाच्या कृपेन ताणें पावस धाडनातल्यार तें कांय वयर येता. आतां तूं कितलोय कालें लाय, ताका तुका उदकच मेळनातल्यार कांय साध्य आसा? खंयचेंय साध्य ना. जर कर्कटें वत देवान तुका फावो केलें तर साध्य आसा? वा बियेच्या रुखाक फुलां येता आसतना मोड आयलें तर कांय साध्य? तुका मोड कांय तिशीन करूंक साध्य आसा? म्हाका तुका साध्य ना. कांय मोडाक आयल्या मांकडाक मात्र आमी धांवडे शिवाय मोडाक कांय तिशीन करूंक साध्य आसा? म्हाका तुका साध्य ना. जर जोर पावस तुजें पोपळां भायर जलांत थंय आसात तर जोर पावस आयलो तर तुवें कालें करूंक जाता, मोडबा सत्री धरूंक जाता? जायना, तें जायना. आमी देवा कडेन मागया, देवा हें कालें म्हणून, तितलें मात्र साध्य आसा. देखून म्हज्या जिबेची वडवीक मोगाच्या बाबा भयणीनो, म्हज्या जिबेची वडवीक
ती शाश्वत न्ही, ती थोड्या वेळाक मात्र देखून सुका घरे बरी म्हजी मागणें जावं दी देवा. हांव पातकी म्हजी काकुळट कर. देखून आज तुमी हांगासर आयल्यात, हांगासर बसल्यात तर तुमच्या जिबेची वडवीक उलयनाकात, कित्याक फारीजेवा बरी तुमी जायनाय. जिबेची वडवीक उलयनाकात, बगार काळजाची ग्रेस्तकाय सोम्या कळीत आसा. देखून खालतेपणान तुमी कितें मागता तें तुमकां देव फावो करतलो. पवित्र पुस्तक म्हणटा, हो मनीस देवाक मानवल्लो जावन पाटी गेलो. देवाक मानवल्लो जावन कोण? आतां दोग जाण आयिल्ले देवाळाक, एक फारीजेव आनी एक सुंकागार. तांच्या पैकी सुंकागार देवाक मानवल्लो जावन घरा पाटी गेलो. आज तुमी हांगासर देवाक मानवल्ली जावन घरा पाटी वचो जाय. कोणाक मानवल्ली जावन? देवाक मानवल्ली जावन तुमी पाटी वसा. मोगाच्या बाबा भयणीनो, हेंच ह्या मागण्याचें, ह्या आराधनाचें, ह्या नोवेनाचो फळ. नोवेनाचो फळ कितें? नोवेनाचो फळ कितें? नोवेनाचो फळ देवाक मानवल्ली जिणी जियेवचें. देवाक मानवल्ली जिणी जियेवचें. तिसरें मोगाच्या बाबा भयणीनो, आमच्या जिबेन आजा पांगडटात. हें उतर ह्या विशीं उलोवच्या पयलें एक गीत आमी गावया. पयलें हांवें सांगलें आमच्या जिबे वरवीं, जिबेंत आमी खालती जाय. ताचे पयलीं हांवें सांगलें आमची जिबे वरवीं मस्त संगती घडटात. आनी ताचे पैकी जीब देवान आमकां दिल्लें एक देणें. प्रेज द लॉर्ड. उबी रावया, एक गीत आमी गावया आनी हाच्या उपरांत आमचो नियाळ थोड्या वेळाक मुन धरून ताचे उपरांत सोम्याचे आशिर्वाद घेवच्याक आमकां आमी तयार करूंक आसा. Pansenko Sali Sani Sat 47 page number. जेसू तुझे नाव मोच्या ओठांचे, जेसू तुझे नाव मोच्या पावलांचे, जेसू तुझे नाव सकाळी सांचे, जेसू सदा मोचेत. जेसू तुझे नाव मोच्या ओठांचे, जेसू तुझे नाव मोच्या पावलांचे, जेसू तुझे नाव सकाळी सांजे, जेसू सदा मोचेत. जेसू तुझे नाव उरता बसताना, जेसू तुझे नाव खाता जेवताना, जेसू तुझे नाव विशेव घेताना, जेसू सदा मोजेत. जेसू तुझे नाव उठता बसताना, जेसू तुझे नाव आता जेवताना, जेसू तुझे नाव विशेव घेताना, जेसू सदा मोजेत. जेसू तुझे नाव मोच्या कामानी, जेसू तुझे नाव मोच्या कष्टानी, जेसू तुझे नाव सुखा दुखानी, जेसू सदा मोजेत. जेसू तुझे नाव मोच्या कामानी, जेसू तुझे नाव मोच्या कष्टानी, जेसू तुझे नाव सुखा दुखानी, जेसू सदा मोजेत. जेसू तुझे नाव मोच्या भुरग्यापणा,
जेजू तुझे नाव म्हज्या नेणट्यापणा जेजू तुझे नाव म्हज्या संत्यापणा जेजू सदां म्हजेत जेजू तुझे नाव म्हज्या भुरग्यापणा जेजू तुझे नाव म्हज्या नेणट्यापणा जेजू तुझे नाव म्हज्या संत्यापणा जेजू सदां म्हजेत जेजू तुझे नाव म्हज्या भोवनांनी जेजू म्हजें नाव म्हज्या ओडण्यांनी जेजू तुझे नाव म्हज्या ताळण्यांनी जेजू सदां म्हजेत जेजू तुझे नाव म्हज्या भोवनांनी जेजू तुझे नाव म्हज्या ओडण्यांनी जेजू तुझे नाव म्हज्या ताळण्यांनी जेजू सदां म्हजेत जेजू सदां म्हजेत जेजू सदां म्हजेत देखून बसा. सोम्याचें नांव जेजूचें नांव म्हज्या वंटाचेर म्हज्या तोंडांनी म्हज्या बोगणांनी म्हज्या मोनांनी सोबीत गीत आमी गायलें. देखून म्हाका बाबा भयणीनो देवाच्या उतरा विशीं आमी नियाळ करनासतले निंगी देवाचें उतर म्हणटा आसतना जिबे विशीं थोडो वेळ नियाळ केलो आमी. जीब देवाचें देणें जीब आमच्या जिबेन आमी खालती जावंक जाय निमाणें आमच्या जिबेन आजापां घडतात की ना घडतात आमच्या जिबेन सोम्याच्या जिबेन आजापां घडलीं की ना. मेल्ल्या लाजराक ताणें म्हणलें घालें ये भायर उठ आनी तो जिवंत जालो ताच्या उतरांनी उलयल्लो तो. मात्र न्ही मस्त जाणांक तो काले म्हणालो तुमच्या भावार्था वरवीं तुमकां बरें जालें. जर देवाच्या तोंडाक ताच्या उतरांक ताच्या जिबेक इतली सकत आसा तर म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत म्हज्या आनी तुज्या जिबे वरवीं काल घडटात आजापां घडटात आजापां घडटात. जिबे वरवीं एका मनशा पारकी येतो कठीण मनीस गी वा तो बरो मनीस गी म्हणून गे मस्त आनी पात्र एका तुज्या जिबे वरवीं एकल्या मनशाक तुवें जिबेशी मारयेत वा एका मनशाक तुवें जीव दिवयेत वय की न्ही गे. एका तुज्या जिबे वरवीं एका मनशाक तुवें सन्मान करयेत सन्मानाची उतरां उलयत. एका मनशाक तुज्या जिबे मरिफात कालें करयेत अपमान करयेत अपमानाची उतरां उलोवयेत. एका तुज्या जिबे वरवीं एकल्याक तुवें मान दिवयेत मान दिवंक जाता एका तुज्या उतरा वरवीं न्ही गे. तेच रितीन तुज्या जिबे वरवीं एका मनशाची मान मर्याद तुवें अवमर्याद करयेत. देखून जीब बारी बारी बरी बारी पाडी तितलीच. देखून जिबे वरवीं मस्त अनाहुतां घडटात म्हणटात न्ही गे. उजो जाल्यार पालवो येत पूण जिबेचो उजो पालवोंक कश्ट. तो परतून परतून किटाळ उचलायता खंय किटाळ उचलायता खंय. देखून राण्णींतलो उजो पालवोंक सुलाभ पूण तोंडांतलो उजो पालवोंक कश्टांचो. देखून मोगाच्या बाबा भयण आमी कोणा विशयां उलोवचें नाका. म्हज्याच तोंडांतल्यान कितले फावटी उजो हांवें पेटयला म्हणल्यार आमी प्रयत्न करून. म्हज्या जिबे वरवीं कितल्या जाणांक हांवें अपमान केला. म्हज्या जिबे वरवीं कितल्या जाणांची मान मर्यादा हांवें काडल्या. म्हज्या जिबे वरवीं हेरां विशीं कितलें मापान हांव नाका जाल्लें उलयलां. हें सगळें आज हांवें चिंतूंक जाय. देखून आज आमी निचेव करया. सोम्या म्हजी जीब ती पवित्र त्या जिबेंत हांवें आत्तां गायलें घालें सोम्या तुजें नांव तें तुजें नांव हें त्याच जिबेन आनी एकल्याचें नांव हांव पाड करता न्ही. देखून आज जीब देवाची तुजी स्तुती करूंक हालली जीब आनी एका वेळार आनी एकल्याचें मान काडूंक हालता तर देखून आमी कापाटी जाता. देखून मोगाच्या बाबा भयणीनो ह्या जिबे वरवीं आजापां घडटात. थोडे फावटी उलयल्लीं उतरां मनशांक कान दितात समाधान दिवंक शकतात न्ही. थोडी व्यक्ती तुमचे कडेन उलयता आसतना तुमकां कान बगता जशें ह्या व्यक्तीक बगता की ना इल्लेशें समाधान बगता गे बगता.
मस्त टेन्शन आल्यार विरार आयले एक व्यक्ती मनीस तुमच्या घरा येवन उलोवन पाटींग गेलो तर तुमी काले म्हणटात हा इल्लेशी इल्ले तकली इल्ली हाळू जाली इल्लें समाधान जालें ना गे बघता थोडे फावटी हांव थोडे फावटी घरा फोन करनासतना मस्त दीस जातात थोडे फावटी मागीर विचारता कित्याक कडेन फोन करूं नाय म्हूण फोन केल्ल्या उपरांत मागीर म्हणटा आतां इल्लें समाधान जालें उलयल्ल्या उपरांत पूण समाधान बघता की ना थोडे फावटी समाधान थोडे फावटी किरकीर जाता आनी कितलो फोन करता कितलो उलयता म्हूण जाता न्ही गे देखून एका मनशाक तुज्या जिबे वरवीं तुज्या उतरा वरवीं समाधान बगजें समाधान बगोवंक तुका इराराय करता मनशा कडेन तुका उलोवंक मन आसा ना बा ते वतें आसल्यार तूं येणे धांवताय ह्या मनशा मदें पडचें नाका हे म्हजें समाधान पाड करता म्हणजे सगळो दीस भाड जाता देखून समाधानाचे मनशांक गरज आसात सिराकोचो पुस्तक 2 कडेन जिबे विशीं उलयता एक वडल तुमकां वाचलें हांवें सिराकोचो पुस्तक अध्याय 5 उडास उरल्यार घरा वचून उक्तेगन वाचा सिराकोचो ग्रंथ अध्याय 5 आनी एक आसा सिराकोचो ग्रंथ अध्याय 27 बहुत स्पश्ट रितीन उलोवण्या विशयांत सिराक म्हणटा हालयल्ल्या साळणींत कसरो उरता तेच परे मनशाच्या उलोवण्यांत ताच्यो सुकी दिसून येतात हालयल्ल्या साळणींत कालें उरता सकाळीं च्या घालतना निमाणें कालें उरता थंयसर आसलो पिठो उरता न्ही कळटा तुमकां आनी बरी च्या कालें सकयल पडटा वय की न्ही तशेंच एका मनशा पारकी जे जाल्यार तुवें साळणी काडून ताका साळणेंत घालून कालें हालयचें म्हूण ना खंय ताचीं उतरां पारकिल्यार पुरो तो बरो गी तो पाड गी म्हणल्यार कळीत जाता हें हांवें सांगिल्लें न्ही सिराक म्हणटा परत म्हणटा कुंभाराचें आयदान बट्टेन घालून पारकितात मातयेचें आयदान तें घट आसा गी तें पुट्टा गी वा ताका एक घटाय दिवच्या खंयसर घालतात तें बट्टेंत म्हणलें उज्यान घालतात तशेंच मनशाची परिक्षा ताच्या उलोवण्यान जाता खंयच्यान जाता ताच्या उलोवण्यान आतां तुमी मस्त परिक्षा बरयल्यार जावं पुरो तो तुमच्या एग्जामाची परिक्षा हाच्यो एग्जाम म्हणल्यार तुमच्या इस्कॉलाची एग्जामाची परिक्षा न्ही जिणयेची परिक्षा खंय जाता खंय बरोवची जिणयेची परिक्षा खंय पण बरोवंक साध्य आसा गे ना जिणयेची परिक्षा म्हज्या उतरा वरवीं जाता उतर मात्र दुसरें कितेंय ना तुजी सगळ्या जिविताची परिक्षा मगाच्या बाबा भयणी तुज्या उतरा वरवीं जाता कुंभाराचें आयदान बट्टेन घाल पारकिता तेच परी मनशाची परिक्षा ताच्या उलोवण्यान जाता देखून बरें उलयलो तर तुका बरो म्हणटात जर तूं खोटो उलयलो तर तुका खोटो म्हूण पारकितात परत सिराक मुंदर म्हणटा फळां वरवीं रूख कसो वाडलो म्हूण कळोवन वेता वय गी न्ही आतां घरा मुखार आसले तुमी लायिल्लो रूख ताचें फळ आयल्यार मात्र न्ही तो कसो वाडला ताका उदक घालांक हीट घालांक म्हूण जर तुमी कांय घालनासतना थंय तुमी ताका सोडलें तर तातूंत शिमटी भर पोपळां जायचें म्हणल्यार जाता तें जायना कशें पळय रुखाक पळयलेंत ताचीं फळां पळयलें तुमकां समजता की ह्या माडयेच्या मुळाक बरें करून उदक घालां सारें घालां तशेंच तेच परी मनशाच्या उतरा वरवीं ताचें मन कळटा देखून तुजी जिणयेची फळां पळयचे तर हांवें सगळ्या जिविताची कालें परिक्षा करी जाय म्हणना तुज्या उतरा वरवीं तुजें मन कशें म्हूण म्हाका कळटा हेरांचें मन कळत जाय तर ताका एक पेपर दिवन बरय तुजें मन म्हणून बरोवंक जाता आतां कोणाचें एक मन कळत जाल्यार धर एक पेपर तुजें मन कितें म्हाका बरय म्हणून बरयता तें ना उलयल्यार मात्र आनी एकल्याचें मन कळटा मनीस उलोवचे आदीं ताची वांकडणी करिनाका कित्याक हीच हर एकल्याची परिक्षा देखून एका मनशाची वांकडणी ताणें उलोवच्या पयलें करिनाका उलयल्ल्या उपरांत करी जाय थोडे फावटी आमच्या कार्यक्रमांनी कोण एकलो उलोवपी आयलो तर ताच्या विशयांत आमी केदाळ सांगता पयलें गी मागीर गी पयलेंत तो असो तो बरो मनीस तो बेस्ट तो भयंकर व्हडलो दानी तो भयंकर शिकपी तो बरो उलोवपी तो बरें उलयता तो उलयतना कोण्णी निदनांत पुरा म्हणटात तें जाल्यार उलोवपी उलोवंक सुरू करता तो सुरू कर 5 मिनटांनी पुरा न्हिदली देखून मनशाची वांकडणी केदाळा करी जे म्हणटा पवित्र पुस्तक
एका मनशान उलयल्ल्या उपरांत ताची वाखाणणी तूं कर. ताच्या पयलें तूं खरी नाका. ताच्या पयलें केली तर ताका मुखास्तुती म्हणटात. कन्नडांत एक वर्ड आसा, मुखा स्तुती. म्हणजे तासो तुवें कोंब वजोवचो तो बरो म्हणून. देखून मनीस उलयल्ल्या उपरांत ताची परिक्षा जाता. देखून म्हाका बाबा भयणीनो, आज आमी हांगासर देवाचें उतर आयकूंक आयल्या. थोडीं उतरां देवाची हांवें तुमचे मुखार दवरलीं. पयलें हांवें सांगिल्लें काल्यां म्हणलें सर्वेस्पर न्हिदेंती दिता. तूं न्हिदोन आस, तूं जेमेवन आस, तूं आयकनाशें म्हाका आयकनाशें उगोत बोस. सर्वेस्परा कितें दिजें म्हूण कळीत आसा पळय तो तुका न्हिदेंती दिता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. जर तुजो जीव न्हिदेन येता खंय, हार्ट अटॅकान न्हिदेन जाता तिगी निंगी सर्वेस्पराक दिवंक कितें न्हिदेन. देखून सर्वेस्पर न्हिदेंती दिता. देखून तुजें मन तो समजून घेता. देखून उतरां भोव गरजेचीं. देवाक आयकुचें भोव गरजेचें. पवित्र पुस्तकान एक कडेन म्हणटा संदेश आयकल्ल्या निमती भावार्थ उत्पन्न जाता. खंय म्हणे आयकलां गे तुमी? संदेश आयकल्ल्या निमती भावार्थ उत्पन्न. भावार्थ बेश्टें उत्पन्न जायना तुमचे कडेन. भावार्थ बेश्टें हांव जल्मलो देखून म्हज्या काळजांत भावार्थ उत्पन्न जायना. दोतोन शिकयत आनी वांजेल वाशयत आनी पुरा करयत, पूण भावार्थ उत्पन्न जायचे तर संदेश हांवें आयकचे. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. देखून देवा लागीं आज विशेश रितीन ह्या आराधने वेळार आमी मागया सोम्या तुजो संदेश आयकूंक हांव आयलां हांगासर. तिका नव्यानाक बरें करून सांताच्या पांया म्हळ्यार हांव तुका आयकूंक हांव आयलां. आज मस्त उतरां हांवें आयकल्यान. तुजीं उतरां कशें पळय आजापां करतात. तुजीं उतरां कशें म्हाका समाधान दितात. तुजीं उतरां कशें गूण करतात. तुजीं उतरां कशें दादोसकाय दितात. तुजीं उतरां कशें बक्षण दितात. तुजीं उतरां कशें आजापां करतात. तेच रितीन म्हजीं उतरां, म्हज्या जिणयेंत म्हजीं उतरां आनी एका व्यक्तीक समाधान दिवन दी. म्हजीं उतरां आनी एकल्या व्यक्तीक बक्षणें दिवन दी. एका मनशाच्या म्हजीं उतरां आनी एकल्याच्या जिवितांत आजापां हाडून दी. म्हजीं उतरां आनी एकल्याक गूण करची सकत हाडून दी. आनी म्हजीं उतरां एकल्याक सन्मान न्हय, एकल्याक अपमान न्हय, बगार सन्मान मेळोवन दी म्हणून विशेश रितीन आज देवा लागीं मागे. कित्याक जीब देवान दिल्लें एक देणें. उतरां देवान दिल्ली एक देणी. उतरां मुखांतर आमी जिबे मुखांतर आमी खालतीन जावन देव आपयता आनी निमाणें आमच्या जिबे मुखांत आमच्या जिविता मुखांत देव आजापां करता. त्याच खातीर आमी मागया दिंबी घालया. सबार अत्र एक मागणी सोम्या लागीं आमी घेवन आयलां मोगाच्या भावा भयणीनो. विशेश मापान मुकलो थोडो वेळ, थोडी मिनटां सोम्या लागीं आमी मागया. खंयची गरज हांव सोम्या कडेन हाडून आयलां. कोणें म्हजे कडेन मागोंक सांगलां, कोणा पासून म्हाका मागोंक जाय आनी खंयची तेच हांव घेवन हांव हांगासर आयलां. एक घडी बरो तसो उडास आमी हाडया. आमची सर्व मागणी आमचे इरादे सोम्याक एक समर्पणाचें गीत आमी गावया. ह्या समर्पणाच्या गिता वरवीं मोगाच्या भावा भयणीनो आमच्या जिवितांत कितें सक्कड देवान आमकां फावो केल्लें. आमचें जिवीत, आमचीं उतरां, आमचें जीब, आमचें कुटुंब, आमचीं भुरगीं परगांवांत आसलीं, आमची भाऊ भयणी सक्कडांकी सोम्याच्या पांयां तळा ह्या वेळार आमी समर्पया. हें गीत गायत आसतना मोगाच्या भावा भयणी देव आमकां कृपेन भरच्याक आनी आमचें समर्पण जिविताचें जावच्याक आमी मागया. ಪಾನ್ಸಂಕು 113 113. तुझे शिवायची नियत संतोष ना सोमिया. तुझे शिवायची नियत उल्हास ना सोमिया. तुझे शिवायची नियत उजवाड ना सोमिया. जीवित है रीते तुझ
तुझे शिवाय जिनियन संतोष ना सोमिया तुझे शिवाय जिनियन उल्लास ना सोमिया तुझे शिवाय जिनियन उसवड ना सोमिया रीति धैर्यते तुझे विने सुम्या लागी मागया सुम्या तुझे वरवीं आमी हांगासर आसा तुझे वरवीं आमकां संतोष आसा तुझे वरवीं आमकां जिणयेंत उल्हास आसा तुझे वरवीं आमच्या जिवितांत उजवाड आसा पातकाच्या काळोखांत हांव आसतना तुझे तोंड पयसर जियेताना जिवितान वाड सुकोण वेताना आयलोय सोमिया जिवीत दिवूं पातकाच्या काळोखांत हांव आसतना तुझे तोंड पयसर जियेताना जिवितान वाड सुकोण वेताना आयलोय सोमिया जिवीत दिवूं तुझे शिवाय जिनियन संतोष ना सोमिया तुझे शिवाय जिनियन उल्लास ना सोमिया तुझे शिवाय जिनियन उसवड ना सोमिया जीवित है रीते तुझे शिवाय उतर तुझे हवाई खाताना जिनियंतलो काळो पयसरताना मोग तुजो उतरान तुझ्या साताना जिविता वाट तुवें दाखोवन दिली उतर तुझे हांव आयकताना जिनियंतलो काळो पयसरताना मोग तुजो उतरान तुझ्या साताना जिविता वाट तुवें दाखोवन दिली तुझे शिवाय जिनियन संतोष ना सोमिया तुझे शिवाय जिनियन उल्हास ना सोमिया तुझे शिवाय जिनियन उसवड ना सोमिया रीते रीते तुझे बिन तुझे शिवाय जिनियन संतोष ना सोमिया तुझे शिवाय जिनियन उल्हास ना सोमिया तुझे शिवाय जिनियन उसवड ना सोमिया जीवित है रीते तुझे शिवाय जीवित है रीते तुझे शिवाय जीवित है रीते तुझे शिवाय सुबिया सभाजणांनी आमच्याकडे आज मागोवंक सांगला पिडा शिडा आसलेले आमचे भाव बहिणी आमच्याकडे मागोवंक सांगला उडास आमी काडया कोणें आमच्याकडे मागोवंक सांगला परगांवांत आमची भाव बहिणी पिडेंत कॅन्सर किडनीची पिडा हेर पिडा सोंसते आमच्या बाबा बहिणीक आमचे कडेन मागोवंक सांगला सो उडास आमी काडया देव तांकां बऱ्या भलायकेन भरून दी शेसमपान परगांवांत आसची आमची भाव बहिणी तांचो उडास आमी काडया देव तांकां बऱ्या भलायकेन भरून दी पयशिल्या गांवांत कुटुंबाच्या ग्रासा खातीर वावूर नासात देव तांकां बऱ्या भलायकेनी भरून दी कुरपेन भरून दी
तसो वावर बऱ्या रितीन करच्याक आनी एक दीस कुटुंबा सोबे संतोषान एकवटच्या तांकां देव तांकां कृपेन बरोवन दिवन आमी मागया. हर एकल्या आमच्या कुटुंबांत कोण म्हणी एकलीं परगांवांत विविध गांवांनी वावर करतात वा शिकतात तांचो उडास आमी काडया. कुटुंबांत हांव तीं पयस आसात तांकां देव कृपेन भरच्याक मागया. आमी आमच्या कुटुंबा बसत उडास काडया. आमच्या कुटुंबांत असचे समस्ये, रिणाचे समस्ये, भलायकेचे समस्ये आसूंक पुरो. काजरी सैरीक जायनासतना उरली आमची कुटुंबाची भुरगीं तांचे समस्ये, काजरी जिवितांत आसचे समस्ये, घोव बायलां मदले समस्ये, कुटुंबांत आसचे पियोणाचे समस्ये आनी हेर विराराय सोम्याच्या मुखार आमी हाडया. सोम्या आमच्या कुटुंबांत आसली आनवरां अवगण आज तुजे मुखार आमी हाडटा. उडास आमी काडया आमच्या कुटुंबांतल्या युवा जनांचो, काम सोदतेल्यांचो, विजा खातीर राखून रावल्ल्यांचो, भुरग्यांच्या देण्या खातीर राखून रावल्ल्यांचो. कुटुंबांत मुखल्या दिसांनी बरें फाल्यां आसा काजर, रोस आनी हेर ही सकट बरी फाल्यां बरी जावन दी म्हण सोम्या लागीं मागया. आमच्या कुटुंबान नवें घर बांदूंक येवजन केलां जावंक पुरो. येवजन संपूर्ण जावचे बसत सोम्या कडेन आमी मागया. आमच्या कुटुंबांत साबार गरजो आसात. सोम्या सकट गरजो तुज्या पांयांत आमी दवरता. तुज्या मजतीन आमकां तुज्या कृपेन बर आनी आमच्या कुटुंबाक तूं आशिर्वादांनी बर म्हूण विशेश मोपान आमी मागया. मागया आमी भलायकेच्या देण्या पसत चिंकोण आमी हांगासर आसा. विविध पिडा शिडा आमकां आसा जावंक पुरो. शेळ, कोंकली, ताप, किडनीची पिडा, शुगर, खातीची पिडा, दोळ्यांचे समस्ये, पोटाचे समस्ये, गांठीची दूख, तकलेन फडापड आनी हेर कितें समस्या आसा सोम्या लागीं आमी सांगया. सोम्या हे सगळे पिडा कितें आसा गूण करूं म्हाका तुज्या कृपेन बर. तुजी कुशी वय जाल्यार ती पिडा सोंसून व्हरच्याक म्हाका तूं घटाय दी. सोम्या कुर्ड्याक दिश्ट दिल्ली तुवें, थोड्याक सलशें उठोवचें केल्लें. ह्या स्मपान म्हाका तूं आपड, कृपेन तूं बर सोम्या लागीं आमी मागया. सोम्या हो काळ प्राचीचो काळ. ह्या काळार एक सुटावें गुमसारें जावच्याक कोणा कडेन हांवें राग दवरला त्या व्यक्तीक हांवें बोगसूंच्याक, कोणा विशयान हांव नाका जाल्लें उलयलां, जावं धर्मीक याजक भाऊ भयणी, जावं म्हजी भाऊ भयणी, म्हजी आवय बापाय, म्हजी शेजारची, म्हज्या कुटुंबाची, कोणा विशयांत हांव पाड उलयलां, नाका जाल्लें उलयलां, नाका जाल्ल्यो खबरो केल्यात, म्हज्या जिबे मरीपात हांवें मस्त जाणांक अपमान अवमर्याद हाडल्या तर सोम्या म्हाका बक्षी. मस्त जाणां कडेन हांवें राग दवरला, हगें दवरलां, मसर दवरलां, पेरीकपणाची चिंतना म्हजें तें आसा. सोम्या आज ह्या व्यक्तीक हांव तुजे मुखार हाडटां. तांकां तूं तुज्या कृपेन बर सोम्या. कोणाक हांवें राग दवरला, कोणा कडेन हांवें मसर केला, कोणा कडेन हांवें बारीकपणाची चिंतना दवरल्यान त्या व्यक्तीचो एक गडीभर उडास काडा मोगाच्या बाबा भयणीनो. जर सोम्याक मुखार म्हज्या बाबाक आनी भयणीक जर हांव बक्षिना तर हांव कपाटी जाता. देव म्हजी कृपेचें कृपा वळाशी करीजी तर सोम्याची कृपा म्हज्या जिवितांत येज जायर. जी कोणा कडेन राग मसर हांवें दवरला त्या व्यक्तीक, जी कोणा कडेन म्हाका बक्षूंक साध्य जायना त्या व्यक्तीक सोम्या मुखार हाडया. सोम्या लागीं मागया. सोम्या म्हाका तुजी सुटका फावो कर, तुज्या कृपेन बर म्हूण विशेश रितीन आमी मागया. खंयच्यो विशेश गरजो तुमच्या लागीं आसा तर त्या सावा आसा तर उडासा काडया. आज हे गरजो ही त्या सावा घेवन ह्या पुनशेताक तुमी आयल्यात. खंडीत जावन देव सर्वेस्पर न्हिदेन ती दिता. म्हणजे देवाक तुका दिवंक मन आसा तर म्हण बगता तर खंडीत जावन देव तूं कितें चिंताय पळय, तूं कितें देवा लागीं उलयताय पळय, देव तुका फावो करता. देखून खालत्या काळजान
सोम्याला की माग्या आई मोजे मागणे सोम्या देवा उधार काढे सोने माका आयच्या दिसा आय मोचे मागणे सोम्या देवा उधार काढे सोने माका आयच्या दिसा सोम्याचो आशीर्वाद घेवच्याक येद्या बडा सक्रामेंताक गीत आमी गावया Idea boda sakramenta sesta nama karunia pupilatya rupa bodla novyoriti atharya salvo is good peace pavatache botivya sase bhav tase sput ullasa stutisa Putri Mahima Sesna Sesna Eklasanya Hersinta Tukada Hai Spirit Samasemi Navarta Praartujem i देवाविचे सक्रामेंता काल तुझ्या कस्तून सुग्रास तुवे आमकां सोडलाय तुझे सुरसो फळ सुद्दां समचित आमी बगी सरको तुझ्या कुडीच्या रक्ताच्या पवित्र विस्तरांक आमी मान करूंक आमकां येन फावो कर जो जे रास करताय ससनाच्या ससना Amen. Sumya tuchaya mandira Samya beto jagbalita Stuti tuji Gaita ami turbe nada bhakti urbe nada mukal bapoy tu amso Jaya Mandira Samya beto jagbalita Stuti tuji gaita ami turbe nada Bhakti nurbe nada बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवासो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एक वर तुमचे एक सोवे हासो तुमचे सोबे आसो ख्रिस्ताते मोगाच्या बाबांनो आणि बहिणीनो सान लॉरेन्साच्या मजतीन
सुम्याची वर्ती बेसांव आमच्या कुटुंबाचेर आनी आमचे वयर मागोवन घेवच्याक ह्या पुनशेतांत आमी आसांव. आमच्या जिवितांत आजापांक करी जाय तर, आमच्या जिवितांत आजापांक घडत जाय तर पयलें म्हजें जिवीत देवाक मानवल्लें जावचें. आनी देवाक मानवल्लें जिवीत जर हांव जियेलो तर खंडीत जावन म्हज्या जिवितांत आजापांक घडटात. म्हजें कुटुंब आनी म्हजें जिवीत देव आशिर्वादांनी भरता. आज आमी मागया सोम्या, म्हजें जिवीत तुका एक मानवल्ली काणीक जावन भेटोवच्याक तूं म्हाका कृपेन भर. लाजर आनी ग्रेस्त मनीस पवित्र पुस्तकांत आमी वाचता आज. लाजर बरी खालतें जावन ह्या जिवितांत जियोवच्याक ह्या मरी फासर्गींची देणी आमी हर एकल्यांनी घेवच्याक आनी देवाक मानवल्ली जिवीत जियोवच्याक सोम्याची कृपा ह्या मिसा वेळी आमी मागया. एक घडी भर मौन रावया. केल्यार सर्व सुखींचो उडास काडया आनी ह्या पवित्र मिसान फावो ते बरी वांटो घेवचे खातीर आमकां आज आमी आयतींग करया. पातकेजींनी वळखून सांगता आमी म्हणया, हांव पातकी सर्पगेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो मुसवण्याव सालून सांगतां मनाचे तोंडांत सर वायट आनी बरें सोडून हांवें सैती पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो घोर अपराध. त्या पासत देवस्तान संपार मरे सगळ्या देवदूतांनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सैस्परा देवा लागीं विनंती करातून प्रार्थना मागतां. सर्वदार देव आमची काकूत करून आनी आमची बातकां बक्षर आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूत सोम्या काकूत क्रिस्ता काकूत क्रिस्ता काकूत सोम्या काकूत सोम्या काकूत. प्रार्थुया. बापा, तुझ्या मुगाच्या उज्यान पेटून भगवंत लोरेस दुर्बळाच्या सवेंत विश्वासी रावून आणि रक्तसाक्षांचे कष्ट मरण सोसून मायमेवन जावंक पावलो. तुझ्या मुगासारको दुर्बळांचो मोग आमच्या काळजांनी वाडय आनी तुझ्या पावलांनी चलोवंक आमकां बळ दी. आमच्या सुमिया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत रात चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. जेरेमिया प्रवादेच्या पुस्तकांतलें वाचप. सर्वेस्पर अशें म्हणटा, जो मनीस मनशांचेर विश्वास दवरता आनी मनशांचे सक्तेचेर पातयेता, जो मनीस आपलें काळीज सर्वेस्परातावन पयस करता, तो मनीस शिराप पडलेलो जावं. तसलो मनीस अरण्यांतल्या जिलकुटा सारको बरें आयल्यारी ताचो परिणाम तो बगिना. कित्याक अरण्यान सुक्या करड्या जाग्यार कोणूच वस्ती करिना ते खारे भुंयचेर तो जियेता. जो मनीस सर्वेस्पराचेर पातयेता आनी ताचेर विश्वास दवरता, तो मनीस बागी. तसलो मनीस उदकाचे देगेर लायलेल्या आनी व्हाळांत आपलीं पाळां पावयतेल्या रुखा सारको. गरमी येतना ताका भिरांना, ताचीं पानां सदांच पाचवीं. सुके दाडीच्या वर्सा ताका परवाना आनी फळां दिल्या बगार तो केदींच रावना. दुसऱ्या सर वस्तूंप्रास मनशाचें काळीज कपटी, तें बरें करूंक जायना. ताचो ठाव घेवंक कोण शकता? हांव सर्वेस्पर हर एक मनशाक
ताचे सालीक आनी करणेक फावो ती मजुरी दिवच्याक ताच्या काळजाची परीक्षा करता आनी ताच्या अंतस्करणेची तपासणी करता. देवाचें उतर हें. देवाचे वडुपकार. सर्वेस्पराचेर आपलो विश्वास दवरलो मनीस भागी. सर्वेस्पराचेर आपलो विश्वास दवरलो मनीस भागी. जो कोण कोट्यांची भूतगे सला नासता, नश्ट्यांचे वाटेर रावून आसता, अधर्म्या संगी बसनासता. सर्वेस्पराच्या धर्मशास्त्रांत उल्हासो दीस रात तेनी आळता, तो कोरोस बागी. सर्वेस्पराचेर आपलो विश्वास दवरलो मनीस भागी. हो वाळट्या वाळाचे देगे रोयलेल्या रुका बरी, असलो रूख निश्चित काळार फळ दिता. हाची पानां केदीस बावना, हाणी हाती घेतले सकडी सुफळ जाता. सर्वेस्पराचेर आपलो विश्वास दवरलो मनीस भागी. पूण कोट्यांची संगत अशी न्हय, ते वाऱ्यार उबोन वेता तसली पोल मोणये. नितीवन वाटांनी वेतल्यांची सर्वेस्पोर जतन घेता. पूण कोटे आपल्या स्वाटांनी नासाक वेता. सर्वेस्पराचेर आपलो विश्वास दवरलो मनीस भागी. सर्वेस्पराचेर आपलो विश्वास दवरलो मनीस भागी. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बलिदाया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बलिदाया. देवाचे उतर आयकून बऱ्यानी उदार काळजान सांबाळता आनी आपले तिरसणेन फळ दिता ती सुभागी. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बलिदाया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बलिदाया. सर्वेस्पर तुमचे एक सोवे हासून तुमचे सोवे आसो. लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. जेजून फरिजवांक सांगलें एकलो ग्रेस्त मनीस आसलो, पितांबर आनी नाजूक सनी वस्तू न्हेसून आसतलो आनी सदांच फेस्तांक गम्मत कर मारतलो. ह्या ग्रेस्त मनशाच्या घरा बगला लाजर नांवाचो रुवा आनी बोरलोलो एकलो भिकारी येवन पडटलो.
ग्रेस्त मनशाच्या मेजार तोंड पडलेले उंड्या कुडके जाल्यार ही खावन आपलें पोट भरूंक आशेतालो. सुणी लेगून येवन ताची रुवां लेवताली. थोड्या तेंपान तो भिकारी मेलो आनी देवदूतांनी ताका व्हरून सर्गींच्या जेवणाक अब्रामाच्या कुशीन बसयलो. ग्रेस्त मनीस मेलो आनी ताका व्हरून पुरलो. पाताळी वळवळ्यामध्ये आसतना आपले दोळे उबारले आनी पयस अब्रामाक आनी ताचे कुशीन बसून आशिल्ल्या लाजराक ताणें देखलो आनी ताणें बोब बार म्हणलें, अब्राम बापा, म्हजे बिरमोत चिंत. अंगाया उज्याच्या आकट्यान हांव वळवळता. लाजरान आपल्या बोटाच्या तिमेटी उदकांत बुडोवन म्हजी जीब थंड करीशें ताका हांगा धाड. पूण अब्राम ताका जाप दिवन म्हणालो, पुता, तुजे जिणयेंत तुवें कितलें सूख भोगल्लें तितलेंच लाजराक दूख भोगल्लें. असो उडास कर. पूण तो आतां हांगा सूख भोगता आनी तूं थंय वळवळता. ह्या शिवाय आमचे आनी तुमचे मदें व्हड कंदक आसा. त्या वरवीं हांगा हांव तुमचे कुशीक वचोंक कोणीय सोदती जाल्यार ताच्या वचोंक जायना. तशेंच तुमचे कुशीक हांव आमचे कुशीक कोणाच्यानीच उतरोंक जायना. तो व्हड ग्रेस्त मनीस म्हणालो, तर बापा, लाजराक म्हज्या बापायच्या घरापुणी धाड म्हणून हांव तुजे लागीं परता. म्हाका 5 जाण भाव आसात. तांणी ह्या वळवळाच्या सुवातेर येनाशें तो तांकां सत्राय दिवं. पूण अब्रामान म्हणलें, तांकां मैजा आनी प्रवादी आसात, तांचे तें आयकूं ना. अब्राम बापा म्हणालो तो, पण मेल्ल्यांतलो कोणीय एकलो ताचे सरशी वचत जाल्यार तो खंडीत जिणी बदलतलो. थोडो अब्रामान ताका जाप दिवन म्हणलें, मैजेक आनी प्रवाद्यांक ते आयकनात जाल्यार मेल्ल्यांतलो कोणीय उठलो जाल्यार ते सतमनचे नात. देवाचें उतर हें. वाकडी तुका क्रिस्त. क्रिस्ततेय मगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आमी एका ना एका वेळार एक धारावाही पळयता. सिरियल थोडीं सकाळीं पळयता, थोडीं दनपारां, थोडीं सांजेर, थोडीं पळयनात. पूण असल्या धारावाही पैकी अमेरिकांत सुमार वर्सां आदीं एक धारावाही आयिल्ली 1964 इस्वेंत. ह्या धारावाहींत सुमार 98 एपिसोड वा सांचिके म्हणटा हांव, 98 दीस ही चल्ली. त्या धारावाहीचें नांव गिल्लिगॅन आयलँड. गिल्लिगॅन म्हणलो एक जागो, आयलँड म्हणल्यार द्वीप, गिल्लिगॅन द्वीप. ह्या धारावाहीची काणी बारी सुलाभ. तातूंत एक काणी अशी आसा, एक तारू लोकांक व्हरचें. तारू वादळाक शिरकोन तें सुकोन ह्या गिल्लिगॅन द्वीपाक वचून पावता. आनी तादवार फकत 7 जाणां आसलीं, फकत 7 जाणां. आनी थंयसर त्या द्वीपांत कोण्णी नात, हीं 7 जाणां मात्र आनी तांचें तें मोडुल्लें तारू. हीं 7 जाणां 7 विविध कालेतीचीं. तातूंत त्या पंगडाचो कॅप्टन धैर्यादीक बारी हुशार व्यक्ती. त्या पंगडांत आसलें एक जोडें ग्रेस्त आनी उदारी. आनी एक स्त्री आसली, तिचें नांव मेरी ॲन. ती स्त्री बुजवण दिवच्याक तिचो हूक उरलोलात, समाधान दिवचें. बारी बेजारान बसले वेळार मेरी ॲन मुखार येताली आनी सगळ्यांक ती बुजयताली. आनी थंयसर आसलो एक प्रोफेसर तांच्या 7 जाणां मदें. खंयचेय समस्या आयल्या तर, कांय प्रॉब्लेम आसा तर ताका वचून उलयल्यार जाल्यार तो समस्ये परिहार करतलो. आनी अशें ह्या गिल्लिगॅन हातूं एक प्रमुख व्यक्ती आसलो. त्या प्रमुख व्यक्तीचें काम कितें म्हूण सांगल्यार, एका सोजराचें काळीज ताका आसलें. सोजराचें काळीज कोणाक कितेंय खंयच्या वेळार कालेय जावं कुमोक करची एक काले ती ताचे कडेन आसली. अशें ह्या धारावाहींत गिल्लिगॅन आयलँडांत हे 7 जाण कितें आसा, 7 विविध देण्या आनी तालेंतांनी भरिल्ले आनी एकामेकाच्या गरजांक पावोवन एक दीस त्या द्वीपांतान ते भायर पडटात. कितलीच काणी ह्या धारावाहीची, बारी सोंपी काणी. पूण हांव तुवें शिकोवंक एक लिसांव आसा. लिसांव हें की जर त्या 7 जाणांनी लढाय करून ना समाधानेन बसुल्लीं तर त्या द्वीपांतान तांकां भायर येवंक 7 दीस जातले, एकामेकाक मारून पडटी ती. पूण एकामेकाक सांगता येवन आमी एक दीस ह्या द्वीपांतान भायर पडचें म्हूण तांणी चिंतुल्लें. तांचें चिंताप सुफळ जालें.
देखून म्हाका बाबा भयणीनो, जर ह्या संवसारी आमी सांगाता एकवटान जी येता, मनां सांगाता येतात, काळजां एक जातात, खंडीत जावन आजापां करतात. आनी असलेंच आजाप त्या गिल्लिंगान आयलँडान त्या द्विपांत घडिल्लें. कोरिंदकारांत बरयल्लें पयलें पत्र अध्याय 12 तेंच सांगता, हर एका व्यक्तीक एक देणें आसा. हें देणें ताणें वापरलें तर खंडीत जावन एकल्याक प्रभात करचें देणें, एकल्याक पिडा गूण करचें देणें, एकल्याक आजापां करचें देणें, एकल्याक विविध भास उलोवचें देणें. हें देणें सक्कड सांगता येत आसतना जिवितांत आनी समाजेंत आजापां करतात. त्याच पुस्तकांत त्या पत्रांत परत म्हणटा, एका सांद्याक दुखता जाल्यार हर एकल्यांक कितें दुखता, आनी एका सांद्याक मान जाता जाल्यार हर एका सांद्याक मान मेळ्ळें बरी. देखून तुज्या कुटुंबांतल्या एका सांद्याक दुखता तर तें तुकाय दुखुल्लें बरी, आनी तुज्या कुटुंबांतल्या एका सांद्याक मान मेळटा तर तें तुकाय मेळिल्लें बरी. देखून म्हाका बाबानो आनी भयणीनो, ह्या जिवितांत आसतना कितें सक्कड बरेंपण आमी करता पळय, खंडीत जावन तें आमकां आशिर्वादाचें जाता. आयचें शुभवर्ताचें वासाप तुमी मस्तपटी आयकलां जावंक पुरो. एकलो दुबळो लाजर, तो जिवितांत ह्या संवसारी आसतना ग्रेस्त मनशान ताका कांय दिवना. ताचे मेजार तावन पडलो कुडको सयत ताका दिवंक सोडूना ताणें. ताचे रुवान सयत सुणी येवन लेवताली. हें सक्कड आसतलें लाजराक जर ग्रेस्त मनशान खायिल्लें बरेंपण केल्लें तर खंडीत जावन जिवितांत ताका सर्गींच्या राजांत ताका बेसांव मेळटें, बरेंपण मेळटें. आनी हें आयकल्लें आमच्या हर एकल्यांच्या मतींत एकच एक सवाल, आनी तें सवाल जावन आसा हें, कांय ग्रेस्त मनशान त्या लाजराक नापणाच्या घरा आपोवन कांय उंडो दिल्लो तर, ताच्या रुवांक कांय इल्लें वखद ताणें सारयल्लें तर, आनी लाजराक गरजे पडचे कांय इल्लेशे पयशे ग्रेस्त मनशान दिल्ले तर खंडीत जावन तोय आब्रामाच्या बापाच्या कुशेन कांय बसून आसतो कोण ना. ताका हे वळवळे मध्ये येवचें आनी आब्रामा कडेन ताणें मागचें हें सक्कडी ताका गरज नातलें. आमच्या जिवितांत थोडे पटी अशेंच करता मोगाच्या हेरांच्या गरजेक पावता आसतना खंडीत जावन देव म्हाका आनी तुका बेसांवांनी भरता. विशेश जावन आयचे जेरेमिया प्रवादीच्या पुस्तकांतलें वाचप भोव सोबीत रितीन देव जेरेमिया प्रवादी म्हणटा, जो मनीस सर्वेस्परातावन पयस रावता तो मनीस शिराप पडलेलो जावन, म्हणजे हांव सर्वेस्परातावन जर हांव पयस रावता, लोकांच्या परजेतावन हांव पयस रावता, ताणें रचल्ल्या रचनेतावन हांव पयस रावता, खंडीत जावन म्हजे शिराप पडटा म्हूण जेरेमिया प्रवादी त्या लोकांक जागयता. आनी तसलो मनीस आरण्यांतल्या जिलकुटा सारको बरें आयल्यार तसो परिणाम तो बगोना, कित्याक थंयसर आरण्यांत कोणी वस्ती करिनात. देखून जर तूं आशिर्वाद असो जाय तर खंडीत जावन देवाक मानवल्लो जाय. जो मनीस सर्वेस्पराचेर पात येता तसो विश्वास दवरता तो मनीस बागी. आनी तसल्या व्यक्तीक जेरेमिया प्रवादी म्हणटा, तो मनीस उदकाच्या देगेर लायलेल्या आनी व्हाळांत आपली पाळां पावयतल्या एका रुखा सारको. गरमी येताना ताका भिरांत ना, कित्याक ताची पानां सदांच पाचवी, कित्याक म्हळ्यार ताची पाळां उदकाक गेल्यान, ताची पाळां उदकाक गेल्यान. देखून म्हाका बाबा भयणी, जी हांव सर्वेस्पराचेर जर विश्वास दवरता, म्हजी पाळां सर्वेस्परा कुशीन गेलीं तर हांव सदांच पाचवो जावन उरता, हांव केदींच बावना, हांव केदींच बावना. देखून म्हाका बाबा भयणी, आज आमी मागया ग्रेस्त मनशा बरी म्हजी गत येवची नाका. कित्याक ग्रेस्त मनशान ह्या संवसारी जिवितान बरें सक्कड भोगुल्लें, पूण हेरांच्या गरजेक तो पावोवना. देखून जिवितांत म्हज्या जिवितांत कितें देवान दिलां पळय, क्रेस्तकाय, पयशे, घर, हें सक्कड देवाचें देणें देवान दिल्लें. हें हांवें हेरां सांगता वांटून घेवच्याक, हेरांच्या गरजेक पावच्याक गरजेचें म्हणलें समजून घेवया. बऱ्यो करण्यो केल्ल्या वरवीं कितें जाता? कोणी दान धर्म दिवन कोणी दुबळो जाल्लो कोणी ना, कोणी आसा ना. कोणी आपणाच्या बोल्सांतलें काण आनी एकल्या दिल्ल्या दुबळो जाल्लो कोणी ना. देखून आमी जाकोबाचें पत्र म्हणटा, एका मनशाक भावार्थ आसा तर ताणें भावार्थ असो बऱ्यो करण्यो करी जाय.
देखून हांवें हांगा बाबार्थ आसा म्हणून खाली हात मुगदून हांगा तर मागणें करन घरा गेलो तर बऱ्यो करणी हांव करिना तर म्हजो बाबार्थ व्यर्थ. फेथ विदावट वर्क्स म्हणटात इंग्लिशान. म्हज्या कामा विणे म्हजो बाबार्थ व्यर्थ. देखून म्हजी कामां जे कितें हांव बरेंपण करता पळय तें बाबार्थ सांगता गेल्यार मात्र म्हज्या बाबार्थाक मोल आसा. देखून बाबार्थ आनी बऱ्यो करण्यो सांगता येताच. आनी दुसरें फिलिपिकारांक बरयल्लें पत्र अध्याय 2 वाक्य 3-4 म्हणटा, स्वार्थाक पडून पोकळ दवळले ते खातीर कसलेंच तुमी करिनाकात. जर तुमी हेरांक बरेंपण करता तर स्वार्थाक आनी पोकळ दवळले ते खातीर करिनाकात. म्हाका म्हजें नांव वाचून सांगचें, म्हाका सन्मान करीचे, म्हाका मान करीचे, म्हजे विशयान ताणें बरें उलयचें, हे सगळें चिंतून जर तूं आनी एकल्याक कुमो करताय तर तें तुज्या पोकळ दवला ते खातीर करचें म्हूण फिलिपिकारांक बरयल्लें पत्र अध्याय 2 वाक्य 3-4 स्पश्ट रितीन म्हणटा. देखून खालत्या मनाचें जावन हेर तुमचे प्रास चड बरें म्हूण लेखा. हांवूच बरें म्हूण लेखचें न्ही, बगार म्हज्याकी बरो आनी एकलो आसा म्हूण लेखून तुमी बरें करीजे म्हूण फिलिपिकारांक बरयल्लें पत्र बारी स्पश्ट रितीन सांगता. देखून तुवें हेरांच्या गरजेक पावचें तें तुज्या मर्जेक न्ही, बगार हेरांच्या बरेपणा खातीर. लेविताचें पुस्तक अध्याय 19 वाक्य 9-10 बोर स्पश्ट रितीन सांगता आमी हेरांच्या गरजेक कशें पावचें म्हूण. तें म्हणटा लेविताचो पुस्तक, तुमी पीक लिवतना म्हणजे भात लुवतना शेताच्या मेरे पर्यंत लोवू नाकात. आनी पडलेले कणश पळय थोडे फावटी भात थंयसर इल्लेले पडून आसा तें तुमी विंसी नाकात. सक्कड दाखो म्हणजे द्राक्षा खुंटून दाखवाल रिती करिनाकात. पडलेलो दाखो कितें पडून आसा पळय तो एकठांय करिनाकात. कित्याक थंयसर उरलेलें भात गाद्या मेरेचें तें पीक आनी दाखोवन तूं उरिल्लो थोडो दाखो आनी पडलेलो दाखो तो दुबल्यांक आनी परदेशांक म्हूण लेविताचो पुस्तक म्हणटा. देखून तुमी चिंतनाकात म्हाका मेळ्ळें तें पुरो म्हजें हांवें मुगदून सोडी जाय म्हूण चिंतनाकात. बगार हेरांक जाय म्हणलें समजून घेवंक काय. देखून हेरांच्या गरजेक मौत आसतना तें गरजेचें. पेद्रूचें पयलें पत्र वाक्य अध्याय 4 वाक्य 8-9 म्हणटा, उगोड नासतना एकामेकाक सत्कार दिया. उगोड नासतना एकामेकाक आनी एकल्याक बरेंपण करतना आनी एकल्याक कितें दिता आसतना तें उगोड नासतना दी जाय. तें पिरी करन दिजे गी हाका नाका गी म्हणलें समजून घेवन कांय उलोवन दिनाकात. उगोड नासतना दिया, एकामेकाक सत्कार करा म्हूण स्पश्ट रितीन सांगता. देखून म्हज्या भावानो आनी भयणीनो, देवा कडेन आज आमी मागया. सम्या म्हज्या जिवितांत तुवें मस्त बरेंपण तुवें म्हाका दिलाय, मस्त बेसांवान तुवें म्हाका भरल्याय. हें बरेंपण थोड्या मापान हांवें हेरां लागीं वांटून घेवंक म्हाका तुज्या कुरपेन भर. कित्याक सांगाता आसल्यार आमी हर एकल्यानी सांगाता आसल्यार मात्र आमकां मोल. जर तुमी फ्रुट्साच्या आंगडीक वचून द्राक्षा खाण घेत आसतना द्राक्षाचे जे गोंचाल तुमी उखलून पळयता समानिंगी आनी सकयल पडल्यो द्राक्षा खाण घेतात तिना सगळे गोंचाल घरा व्हरतात. सकयल पडिल्ल्यो द्राक्षा कोण्णी व्हरनात, त्यो एक आरावन पळय एका सायडीक तो दवरता आनी बरें आहात पळय गोंचालून आसले सक्कड ते देंट सांगाता आसले तो सुप्रेट दवरता. देंट सांगाता आसल्यार 100 रुपया जाल्यार हे पडुल्ल्याक पुरा 20 रुपया 50 रुपया. देखून देंट येतावन केदाळा तुमी मेकलें जाल्यार पळय त्या दाळा ताका मोल आसा गी, मोल ना. देखून केन्ना आमी सांगातपणांतावन एकवटांतावन भायर गेल्या तेन्ना आमकां मोल येना. देखून सांगातपणांत एकवटांत एकामेकाच्या गरजेन पावल्यार खंडीत जावन लाजराक कितें फावो जालें तें आमकां फावो जातलें. देखून आमी मागया, देवा ग्रेस्त मनशा बरी म्हणजे काळीज करिनाका. हांव ग्रेस्त जाल्यार एक कांय थोड्या मापान हेरांचीं रुवां थंयसर बांदून नितळ करच्याक, हेरांचें बरेंपण करच्याक, कांय हेरांक इल्लेशें म्हज्या तांकी पुरतें हांवें दिवच्याक तूं म्हाका आदार दी. प्राचीत काळार 3 संगती आमी प्रमुख जावन करता, मागणें आनी थंयसर उपास आनी तिसरें दान धर्म. ह्यो तिनीय करता आसतना मस्तू आडकळी आमकां येतात. मागणें करतना मस्तू न्हीद येता, उपास करतना मस्तू भूक लागता आनी दान धर्म करतना मस्तू हात फाटींत येता, हाका दिवचें नाका म्हूण बगता.
देखून ह्यो ताळ्यो आमकां येता देखून मागणें करता आसतना सारक्या मनान मागणें करच्याक, उपास करता आसतना सारक्या रितीन उपास करच्याक, आनी दान धर्म दिता आसतना म्हज्या लागीं जें कितें आसा हेरांक हांवें उदार मापान दिवच्याक देव आमकां फोव करून दिवून आमी मागया. आमेन. म्हज्या बाबा भयणीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सर्पद्वारा देव बापाक मानता तसलें जावं दी म्हूण मागात. हे तुमच्या तंदे बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेक्या पवित्र विचारावाक सरेस्पर मानून घे. प्रितेच्या बापा तुज्या पतान धरलेली जिविताची वाट आपली करून भगवंत लोरेस जमनीन तोंपलेल्या गोवा चाकणा बरी आपल्या जिव्याची या संवसारांत परवा करिनासतना रक्त साक्षाच्या मरणावर मायमेवन जालो आनी पवित्र सभेक सुभाम पीक दिवंक पावलो. ह्याच मनान आमी संवसाराच्या सुरणे पसरत आमचें जिवीत आमी तुका भेटोवन दिता क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे एक सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस पौफ्राक आमचा देवाक दिन वसूया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापाक सर्पद्वेदरांनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वतय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फैद्यासो आमच्या कुडीक आमी दंडवून दितना अवगणाचें तूं बोळ मोडताय आनी आमची मनां सुबारताय. वेगवेगळे सुगून वाडयताय आनी क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं ससनाचें इनाम आमकां दिताय. त्यास जेजू उदेशीन देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दळबार तुजी थोर महिमा वाखणटात. तांचे संगती आमचे ताळे मेळोन आमी तुजी स्तुती गायता. संसार बोला तुझ्या वैभवा. सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताकाच. सर्गी तुका जय जय. बापा क्रोस तुम पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्यादून ही दनी पवित्र कर्म मी मागता.
जाऊन दी आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूट आनी रगत. आपले कुशेन कश्ट मरून सोसूंक वेच्या आदी ताणें मुंडो घेतलो. तुका आदीन वाचून तो मोडलो तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी कयात, हे म्हजी कूट तुमचे बसो सुमार पोवची. देश बरी जवान आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्या आनी सस्ती कराराचें रगत पातकांचें बक्षण मेळच्याक तुमचे बसोत समेस्त मनुश्य बसोत हें रावतलें हें म्हज्या आवडसा करात. Bavarto sugut pergatu yang आम्ही तुझे मरण परगटता. बापा जेजूच्या मरणासनी पणाची वनपणास आम्ही भक्तीपणे उदास करता आणि वजवीत सुवंड आणि सुरण्याची काल्स तुका समर्पिता. तुझे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड रगत सेवतला आमा समेस्ता पवित्र आत्म्यारवी एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्पराक प्रित्यमिचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आणि फ्रांसीस आमच्या भगवन बापा जेराल्ड आयझॅक आमच्या गवळी बापा आणि सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमकांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवस धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. आमखार मरे दावाचे माय सांगाती भाग्यवंत जुजेती सपती भाग्यवंत धर्मदूत आनी सौर खाळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं. जेजू वरवीं तियाज जेजू तियाज जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सरबत वेदाळ बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. सुमयान शिकयलेलें मागणें सांगता आमी म्हणुया. आमचो बाबा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज उमगाय, तुजी कशी सकाळ जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बोगस आनी आमकां धाडलें पडूंक दिनाका वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार. देखुण्या जिवितां सवस्त काय आमकां दी. सर्गेंचें बाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्तची येणें बरोबर शानत रेखतल्याक आमकां तुजे उदार काकोळतेन सरपातकांतली सुटेनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक रजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या आदम दता म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या बातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुमची येतार रुसलयताय ससनाच्या ससनाक सुम्याची शांतीक सुद्दां काळ तुमची सुबे आसूं. एकामेकाची तोंडां पळोवन सुम्याची शांती पटयात.
ही देवाची शिले संवसाराचे पाप काडटा ती शिलेच्या जेवणाका पहिल्यांत आमी सहभागी सुमयांत विजय वितरवशे म्हाका होवना तिका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
भक्ती तुझी संतोषान गायता सोम्या तुझो उपकार पावुरता कुशीक तुझ्या आम्ही काळजाता जीवनाची भक्ती तुका भेटयता सोम्या तुझो मोग आम्ही नियळता जेजू आणि आमच्या मुगाळ बापा आम्ही घेतल्या प्रतिमकाच्या जेवणावरवी भाग्यवंत लॉरेसाच्या काळजावरी आमची काळज आमच्या दुर्बळ भावा बहिणीच्या कष्टांक आणि हाल उपद्र्यांक उघड आणि तांच्या गरजा भोवंक आमचे हात पाय सुटसुटीत कर गरिबांचे आणि अनेक भक्तांचे हक्क राखून व्हरूंक आमकां जागृत कर आणि या हक्का बसत कष्ट मरण लेगून सोसूंक आमकां तयार कर या आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावी कच्या भाव भयणीनो भक्ती कनो आज हांगासर ह्या नोवेनाच्या मिसाचे प्रधान याजक जावन अपुर्बेचे मीस भेटोवन आराधन सोलोन वेल्ल्या मानदीक बापू स्टॅनी पिंटो प्राध्यापक आणि कॅम्पस डिरेक्टर सेंट फिलोमिना कॉलेज पुत्तूर आदल्या वर्सा तो आयिल्लो आपल्या हुशारकायेंत एज्युकेशनांत ताणें पयलें रँक युनिवर्सिटींत जोडलां आनी आज प्रत्येक तरान आपले मिसांव पुत्तूर साम फिलोमिना कॉलेजांत तो कर्त्याचा आनी हाच्या मोदें देवाचें उतार परगट करूंक रेतेरी दिवंक आनी हांगासर येवंकय अवकाश करून घेता ताच्या मुखल्या वर्त्या मिसावांत आनी देवाचें उतरार परगट करच्या ह्या मिसावांत तांकां हांव बरें मागता देव तांचेर ताच्या मिसावांचेर आशिर्वाद घालो म्हूण मागता तशेंच तांच्या उजव्याक आसा मानदीक बाप रोशन डिसोजा कारवार दिएसेसीचो सोनामोटो होन्नावर फिरगचेंत दिएसेसीचो याजक जावन आपले मिसांव करता आज हांगासर येवन सांत लोरसाच्या मनाक ताणें मीस भेटयलां ताचो उपकार भोवता देव बरें करूं म्हणटा तेर्साची लितुर्जीची जबाबदारी घेतिल्ल्या आमच्या बाजिलिकाच्या लितुर्जीक समितीक देव बरें करूं 100 वर्सां सोमतात डिसेंबराच्या 3 तारखेर त्या 10 बजान देवा कारगां जावन खुर्साच्या त्या सक्तेन हें सगळें परिसर आसा म्हणयेत देखून त्या खुर्साच्या सक्तेन आमची सर कामां जाती आसात देखून तो संभ्रम चलता देखून ह्या इतिहासीक परपेले गुड्याचेर परवा खुर्सा वाट आसा भक्तीकांनी हजर जावचे व्हडा संख्यान हजर जावन जेजूच्या कश्टांचो नियाळ करून आमच्या कश्टांक आमी पर्याय जोडचो मानदीक बाप रॉय लोबो आमच्या दिएसेसीचो हांगासर सहायक प्राध्यापक जावन आशिल्लो ही खुर्सा वाट चलोवन व्हरता आनी खुर्सा गुड्यार ती धरणीक पांय दिवन म्हणले बरी धरणीक हात दिवन दिंब्येर आमचे मागणें आसतलें आदल्या वर्साय आमी केल्लें देखून व्हडा संख्येन हजर जावचें सर्गीच्या सर पदवेधर बापा पवित्र सांत लोरसाच्या प्रसन्नतेन विविध आत्रेक आनी आशा घेवन मुर्दोम जावं पिरजेन जावं जेवणाचे प्रयोग जावन वंतिके जावन दान दिल्ल्या सर्वांचेर आशिर्वाद घाल तांच्या आत्रेक फळादीक कर ह्या वातीचो उजवाड तांच्या घरांनी परजळोवन दी सर तरेचे कश्ट संकश्ट समस्ये पर्याय जावं तुजे आशिर्वाद ह्या सर्व दानीचेर आनी दिल्ल्यांचेर फांकय क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आतां नांवां आपयलीं आनी मुखार येवचें आनी प्रधान याजका लागीं मानाच्यो वाती स्विकार करच्यो पिरजेंत सारा डिसोजा कारकल टावन सारा डिसोजा कारकल टावन मुर्दोमू रोस वो बजगोळी सोफिया सुवारीस कटपाडी रॉयसन डिसोजा शंकरपुरा
Elson and Asunta Mascarenas Kera. Elson and Asunta Mascarenas Kera. जेवणाचे प्रमुख प्रायोजक तेरेसा रोनाल्ड अँड फॅमिली मँगलोर. तेरेसा रोनाल्ड अँड फॅमिली मँगलोर. जेवणाक वंतिके दिल्ल्यांची नांवां. हेराल्ड कार्डोजा मुडबिद्री. हेराल्ड कार्डोजा मुडबिद्री. कॅथरीन मतायस मुंबई. कॅथरीन मतायस मुंबई. अल्फोन्स मिनेजस अँड फॅमिली बाळेहोन्नूर. अल्फोन्स मिनेजस अँड फॅमिली बाळेहोन्नूर. रॉबर्ट डी अल्मेडा उद्यावर. रॉबर्ट डी अल्मेडा उद्यावर. रफायल ऐडा मतायस बेलमंड. रफायल ऐडा मतायस बेलमंड. फ्लोरिना पिरेरा मुंबई. फ्लोरिना पिरेरा मुंबई. निर्मला कॅस्टलिनो शिरवा. निर्मला कॅस्टलिनो शिरवा. फ्रांसिस मस्करेनस केरा. फ्रांसिस मस्करेनस केरा. नाव नाका आजेकार. कोणाची नांव आसून गेल्यानंतर तांणी येवन वाती स्वीकार करच्यो. एक तिळसुणी एक लेडीज पर्स मेळ्ळ्या. भगवंत लोरेसाक नवेनाचे मागणे. ये जैते वन मार्तिरा सान लोरेसा तरण्या प्रायरिस बवरत्या खातीर कठीण कश्ट सोसून जीव दिल्या. आयकमचें कालते मागणे. वरत्या पातळीन आमी तुजे सदस्य आयल्या. जीव बवाट तेर बरोसो देवाचो आनी आमच्या आपल्याचो करो मोग आमकां जोड दी. आमच्या बेसाक सरी जावन निश्कळपण आमचें तें परजळशें कर. आमच्या सर आत्मीक आनी संवसारी वडिलांक कालतेपण आमी दाखयशें कर. दुबळ्या धाकट्यांक पिडेशिरेन कश्टान वरांक आसल्यांक आमच्या संद्रापा प्रमाणे आमी पावशें कर. अनबावरत्यांक आनी बावरत्यांक शरिल्यांक सर्गीचो उजवाड आनी देवाची वळख लावशें कर. तुजे बळादीक मजतीन देवाचे राज संवसाराक विस्तारून दी. आमच्या कुडी आत्मेच्या सर गरजांनी आमकां पाव प्रत्येक जावं. सांत लोरेसाच्या मजतीन मेळिल्ल्या उपकारां खातीर अर्गां दिवया. सबार जाणांक विविध उपकार मेळ्ळ्यात तीं अर्गां दितात. परगांवांत वचोंक विजा लाभिल्ल्या पासत, डिलिव्हरी नॉर्मल जाल्ल्या पासत, कोंकली गूण जाल्ल्या पासत, मोतीक समाधान मेळिल्ल्या पासत, मागलो उपकार फावो जाल्ल्या खातीर जायतीं जाणां अर्गां दितात. सांत लोरेसाच्या प्रसन्नतेन देवाक जावं अर्गां आनी होगलाप गावया गीत. हांव अर्गां दितां जेसू. हांव अर्गां दितां जेसू. हांव अर्गां दितां जेसू म्हज्या काळजां. हांव अर्गां दितां जेसू. हांव अर्गां दितां जेसू. हांव अर्गां दितां जेसू काळजां. हांव होगळाप दितां जेसू. हांव होगळाप दितां जेसू. हांव होगळाप दितां जेसू. हांव होगळाप दितां जेसू म्हज्या काळजां. हांव होगळाप दितां जेसू. हांव होगळाप दितां जेसू. हांव होगळाप दितां जेसू काळजां. सांत लोरेसाच्या मजतीन मागलो उपकार मेळोवंक त्या सावां PCODची पिडा गूण जावंक, भुरग्यांचे देणे लाबोवंक, हातीन धरलें बिझनेस बरें जावंक,
इन्वेस्ट केल्ले 7 लाख रुपये पाटी मेळोवंक आस्थमा गूण जावंक एलर्जी गूण जावंक दिल्ले पयशे पाटी मेळोवंक बरी भलायकी मेळोवंक रेंटाच्या घरा जाणां येवंक बरें काम मेळोवंक कितेंच आडखळ नासतना काजाराचें कार्य बऱ्यान जावंक मागतात सांत लोरसाच्या मजतीर मागतात एकल्याक हातापांयांक बोळ मेळोवंक बरी सैरीक लाभोवंक ब्लड प्रेशर शुगर कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल जावंक टेन्शन बेजाराय पयस वचोवंक भुरग्यांनी शिकिल्लें मोतीन दुरोवंक रीण फारीक जावंक आर्थीक परिस्थिती बरी जावंक नव्या बांदपाचें काम हातीन धरिल्लें पंथाक पावोवंक अवघडांतले राखून व्हरूंक परगांवांत वचोंक विजा मेळोवंक तशेंच बरें काम फावो जावंक आमाल पिवणें सोडूंक राग पयस जावंक मेलिसा म्हणल्याची पाटीची दूख संपूर्ण गूण जावंक नव्या कामाचें ऑफर लेटर मेळोवंक गांठी दूख गोमटी दूख गूण जावंक जागो बऱ्या मोलाक विकून वचोवंक ताफ काफा कुंकली गूण जावंक तोंडाची खतां वचोवंक आनी माथ्याची फळां वचोवंक उस्मोड रावंक कोर्टांत आजिल्ल्या केसीन जीक मेळोवंक कॅन्सर पिडा गूण जावंक लिगामेंट गूण जावंक माथ्याचे केस चडचे रावंक मोतीक समाधान मेळोवंक परगांवांत बावूरचे एका भावाक सॅलरी सांबाळ वाडोवंक एका काजारी जोड्याक सैऱ्यांत तावन उपाद्री जाते आसात त्या जोड्याक सुटका मेळोवंक 8 वर्सांचे रेनवील रेगो म्हणल्या भुरग्याक मोतीची पिडा गूण जावंक परगांवांक वचूंक विजा मेळोवंक भायर पडली भांगर आनी पयशे पाटी मेळोवंक राती बरी न्हीद मेळोवंक सांत लोरसाच्या मजतीन मागतात सांत लोरसाच्या मजतीन भुरग्यांचे हट सोडूंक घर जगो काडूंक फावो जावचे खातीर शिरांचे समस्ये गूण जावचे खातीर वेरिकोस गूण जावचे खातीर देवान बऱ्या कृपेन दुबाव पयस वचोवंक गोव बायलांची पंचायतकेन सक्सेस जावंक पाटी आसली ती 5 वर्सां पयस आसली सांगातात जिवोवच्या पासून मागते आसात आमा सोमेस्तां पासून मागया प्रत्येक त्या पासून सोलोमन नरोना म्हणल्या भुरग्यान उलोवंक तशेंच हातांत पेन धरून बरोवंक ताका कृपा मेळोवंक नीत आसल्यार कोर्टांत अन्याय जावन हायकोर्टाक अपील करतना सगळी नीत फावो जावन थंयसर वाट नातिल्लें म्हणलें फावो जावन तांच्या कुशेन वाट दिवच्या पासून एक्सिडेंट जाल्ल्या एकल्याक बरी भलायकी मेळोवंक क्रिस म्हणल्या भुरग्यान बरें करून शिकोवंक आदार मेळचे कसोत मागतात जायते जाणांनी मागोवंक सांगलां हांगासर येवच्या हर एका भक्तिकांक बावडत्यांक देवाच्या कृपेन सांत लोरसाच्या मागण्यान बरेंपण जावचे खातीर आमी मागया संत लोरेन्सरा ಈ ಜಾಗಡ ಕಾರ್ಲಾ ದೇವರನ ವಿಶೇಷ ದಯೆಟ್ಟು ಈ ಜಾಗಡ ಬಹುದಿನಗಳಿಗೆ ಕೃಪಾ ಅನುಗ್ರಹ ದೇವರ ಕೊರಡು ಪಂಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುನ್ಗ ಎಂಕಲ್ನ ಕುಟುಂಬಡಿತ್ತಿನ ಸಮಸ್ಯೆಲು ಕುಟುಂಬಡಿತ್ತಿನ ಗ್ರಹಚಾರದ ಆದ ಇತ್ತಿನ ದಾಂಡಲ ಎಂಕಲ್ನ ಕುಟುಂಬಡಿತ್ತಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತಿನ ದಾಂಡಲ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದಡಿ ಕಾರ್ಲಾ ದೇವರನ ಮೈಮೇಡು ಸಂತ ಲೋರೆನ್ಸಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇಟ್ಟು ಕೋರಿಕೆಡು ಸದಾ ಸಮಾಧಾನ ಶಾಂತಿ ಸಂತೋಷ ಸಿಕ್ಕದು ಎಂಕಲ್ನ ಕೋರಿಕೆನ ದೇವರು ಮನ್ನಿಸಾದ ಅರಣ ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಹಿಡಿದು ಎಂಕಲಿಗೆ ಎಡ್ಡವರೆಗೂ ಈ ಜಾಗದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಿನಡು ಫಲ ಸಿಕ್ಕಡು ಪಡೆದು ಎಂಕುಲಿತೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಡು ಎದುಕೊಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುಗ Chisúchanaban, chisúchanaban, Satan cantelata, aleluya. Chisúchanaban, chisúchanaban, Satan se ponmata. Chisúchanaban, rauchaukta, santonanta. Chisúchanaban, Satan chisaldasa. Chisúchakursan, chisúchakursan, Satan cantelata, aleluya. Chisúchakursan, chisúchakursan, Satan se ponamta. Chisúchakursan rauchavokta, sandongramta, adausalta. Chisúchakursan
जैत आमचे जावन आसा. शेकी बावरत्या प्रमाणे बरी क्रिस्तीचिनी जेवण बागी मोरान मरून सरकार तुजे सांगता ससनाक देवा पगडसून ते बाग आमकां समेस्तांक फावो कर. आमेन. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्या शिक्षां तशें आमची पातळां बस आनी आमकां दाळेन पडो दिनाका आमकां निवार. मागलो उपकार मेळोंक नमान बरी कृपेन भरलेले समी देव तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव सदैव पावलचे गोश्टींचेचो. भगवती मर्यादा मरी आनी आमच्या मनजे त्रयेक देवाच्या नांवान आमकां जैत समाधान शांती मेळोंक महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक प्रार्थुया. येसर भाग्यवान लोरेस आमा पासत विनाती कर. क्रिस्तचे बसण्या कमी पावसूंची गतकी प्रार्थुया. येसर पदवेदरा देवा भाग्यवान लोरेसान आपल्या वळवळांच्या उज्याचेर जैत वराशें तुवें केलें. आमच्या अवगुणाची केंडां आमी पालवाशें कर म्हणून लालेन मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. एक ना अनेक रितीच्या पिडेंत आमी कश्टांत हांव. कोणे आमच्या लागीं मागोंक सांगलां, कोणा पासून आमी मागता, कोणाक आमच्या मागण्याची गरज आसा. सर तरेची कुडीची पिडा, मोतीची पिडा, आत्म्याचे गायी गूण जावचे खातीर ह्या वेळार सांत लोरेस सांत भक्त आमचे पासून मागों दी. जेजूची गूण करची सकत दैवीक सकत ह्या सक्रामेंतांत भायर सरून आमच्या कुडीक बरे भलायकी मेळचे पासून आतां आमी मागया. सुम्याचे नावे आमचो आदार, सुम्या दयेन आयक म्हजे मागणे, सुमी तुमचे सोवे आसूं. रातुया सरपत बेदरांनी ससान देवा तुजी गुण करची सकत पडेस कुडीनी वतन कश्टूंच्या तुज्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय. फुडा मोगान सांबाळताय तुज्या विश्वासी साकरांचे तयाळ दिश्ट घाल. पातकाक शिक्षा जावन रेवडिल्ल्या सरबांत पसंतले तांकां सोडय. मोतीच्या आनी कुडीची सर्प दूख तांचे तान पयस कर. तुज्या अगणीत काकूळचेर पातयेवन आयिल्ल्या तांकां तुज्या भक्ताला सांलोरेसाच्या मजतीन कुडी येतमेची भलायकी लाभय. ह्या वसलिकांत तुज्या दैवीक सहवास संतोष आनी समाधान तांकां मेळ्ळे म्हणले दजोसकाय तांची जावन दी. तुजे शांती जोडली तुजी साकरां जेजू क्रिस्ताच्या शिकोवण्यांनी देखी प्रकाश चलोवन तुजो मोग आनी बरेपण पासारची खरी भक्तिवंतान जावन जियोवचें आनी तुका महिमा दिवचें भाग्य तांकां फोव कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे आसूं आनी तुमचें संरक्षण करूं. तुमच्या भितर तो रावा आनी तुमकां सांबाळूं. तुमचे मुखल्यान तो रावा आनी तुमकां वाचवरूं. तुमच्या फाटल्यान तो रावा तुमकां राखूं. तुमच्या वयर तो रावा आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. तुजे शांतीन तुमकां धरता. देवाची आमी समेस्त उबे रावया. पवित्र आत्म्याची कृपा मागया. ह्या उदकाच्या शिंपणे वरवीं आमची सर पातकां बगसतना पवित्र आत्म्याचे देणे गुण करची सकत आमी जावन घेवया. खंयच्याय तराच्या पिडेंत आमी कश्ट जावं जाल्यार जेजू ह्या वेळार गुण करूं दी. ह्या पवित्र तळ्यार फाटल्या जायत्या वर्सां धांवन सांत लोरेसाच्या विशेष प्रसन्नतेन बरेंपण जालां. आमकां एक ना एका समस्येन भायर जावं ह्या पवित्र उदकाच्या शिंपणे वरवीं पवित्र आत्म्याच्या कृपेन देव आमकां बरो म्हणून आमी मागया. काळीस पोचे थानेला तुका मोन मोचे आशेला तुका काळीस पोचे थानेला तुका मोन मोचे
आशेला तुका ए तू धन्या ए तू सौम्या मोन मोजे आशेला तुका अरण्यान तुवें मानाका वयले कडपातां तुवें उदावाळयले अरण्यान तुवें मानाका वयले कडपातां तुवें उदावाळयले ताणबू तांबयल्या सगीच्या सगीच्या आत्म्या ती बोळ मुच्या भुकेल्या काळसा ती बोळ मुच्या भुकेल्या काळसा काळीस मोजे तानेला तुका मोन मोजे आशेला तुका काळीस मोजे तानेला तुका मोजे आशेला तुका सिनाई पर्वतार देवण तूं आयलो जच्या बोल्या ताम तूं उलयलो उतरान तुझ्या भरमोच्या मोना उतरान तुझ्या भरमोच्या मोना काळीस मोजे तानेला तुका मोन मोजे आशेला तुका काळीस मोजे तानेला तुका मोन मोजे आशेला तुका तीन भरलेल्यान तुवें बुजयले पिडेंत आसलेल्यान तुवें गुण केले कंत बेसाराय पोइस कर मोजी कंत बेसाराय दी तूं म्हाका तुजी ती ससा दी तूं म्हाका तुजी ती ससाय काळीस मोजे तानेला तुका मोन मोजे आशेला तुका काळीस मोजे तानेला तुका मोन मोजे आशेला तुका Santa Lorenzo Serena
बगेवंतलो रेसा आमा बसत विनंती कर बागेवन कुसचे कुरवे निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.